हांगासर आज आसा करच्या ह्या जागरणाच्या रातीक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन ही रात आमी संभ्रमया, एकामेका खातीर मागया. जागे रावन मागचें म्हळ्यार खंडीत देवाची कृपा जोडची. जागे रावन मागलेले मागणें सळ बरेपण जोडून घेवंक शकता. ह्या मागण्या मुखांतर सम्याचो आशिर्वाद आमी हर एकल्यान थंय जोडून घेवया. सम्याची कृपा मागया. आतां आंबोरी म्हणून तेर्स म्हणून देवाची स्तुती करून आमी देवाचें उतर आयकूंक, आराधना करूंक आनी ह्या मुखांतर सम्याची बेसांवां जोडूंक तयार जाता. देखून आतां आंबोरी गायती जावया. आमी उबी रावून आंबोरी सुरू करून देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद ह्या राती आमी हर एकल्याचें देव येवन दी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली. नमान मोरये कृपेन बरले. सोमे तुझे सांगता श्रेयामिते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जिज. आपले शिम्याची साकन नमान मोरये कृपेन बरले. स्वामी तुझे सांगता श्रेयामिते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जिज. आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो. नमान मोरये कृपेन बरले. स्वामी तुझे सांगता श्रेयामिते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जिज. भाग्यवती देवाचे मय आम्हा बसोत विनंती कर. माग्या येसुम्या बडव्यान बरी कोबा दिल्यावरी तुझ्या पुत्रान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरी जेवणपणाच्या आनंदा कमी पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हूण आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयान म्हाका दिला. तुझ्या बेन म्हजी मौत उजवडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सरिल्या सर बवरताचे आत्मे देवाच्या काकुलती समाधानान विशय घेवं दीत. आमेन. आमकां बवर्त मेळ्ळा. बवर्त आमी उसारता. तो सदांच आमचो बवर्त सदांच उसारून तो जिवंक देवाची कृपा आदार मागया. कशें आमी बवर्त उसारता गे सद मानता म्हणटा गे तशें सर लोकांनी, सर जातीगतच्या लोकांनी सगळ्या संवसारात जेजू सोमी म्हणून ओळखोवचे बाग पावचो म्हणून काकुलत मागया. आनी म्हणया सद मानता देव बापाक, सर पवित्र सर्गा आनी संवसाराच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबाळलो, आमकां मोरयेंत जल्मालो. पोंच पिले ताका ताणें कस असले ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निगे पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो. सर्गार चडलो. सर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनशिबे करूंक येतालो. सदमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षाणे कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सगल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां धाडलें पडोवन दिवं नाका कोण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. आमकां बवर्तान तीर कर म्हणून मागया. नमान मोरये कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगता श्रेयामिते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जिज. भाग्यवंती मोरये देवाची मय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. आमचो बरोसोच एकलोच जेजू सोमी म्हणून वळखून आमी मागया. नमान मोरये कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगता श्रेयामिते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जिज. भाग्यवंती मोरये देवाची मय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. सोम्यान आमकां एकामेकाचो मोग करूंक आपोवणी दिला
आणि तो आत्म पवित्र आत्म ताणें बसयलो तो आमचेर सदांच वस्ती कर पवित्र आत्म्याच्या बळान जियोंक जाय जाली कृपा आनी आदार मागया नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजे सांगता श्री आमी ते सुतो जेव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जिजो भगवंती मोरिये देवाशिमे माबाप्यांका देवनिधिकार आता निमच्या मोरना जगले आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन दुसोता आणि सदां सुरत आमेन आयचे दिसा नियाळे आमी आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोरयेक बडवो कोबार हाडून येता मोरयेक बडवो कोबार हाडून आयल्या वेळार मोरी थोडो वेळ कान घेता कितलो वेळ आमी नेना कित्या खातीर हो संदेश कोणा तावन देवा तावन गी आनी एकले तावन सैताना तावन ह्या संवसारा तावन आनी ती इत्याद करून तिका समजता देवाक कसलेंच असाद न्ही देवाक अर्येकी साद हो संदेश मेळ्ळ्या सक्षना आपूण देवाची चरणदशी म्हणटा आनी देवाच्या कुशे काल ती चरणदशी म्हणल्या घडये तावन अखेर पर्यंत ती देवाच्या कुशे कल्ती मान घालता आज म्हाका आनी तुका आपोवन दिल्लो सोमी आमचे मदें आसा आमचे मदें आसा गी आमचे मदें आसा गी कित्याक ताणें म्हळां हांव तुमच्या सांगता सदांच काल आसतलो संवसाराच्या पोंत पर्यंत त्या देखून आमचो सोमी आमचे मदें आसा मोरयेच्या गर्भांत त्या दिसा प्रवेश जाल्लो आपूण चरणदशी म्हणल्या घडये तावन मोरयेन स्विकार केले कश्ट सक्कडी कश्ट सगळे जिणे तिणें समर्पण केलें आज आमी समर्पण करया हांगासर आयिल्ल्या एकल्याक आमच्या कुटुंबाक आनी आज हांगासर जावचें तें नायट विजील बऱ्या तरान जावंक आनी हर एकल्यांनी प्रयोजन घेवन देवाचें उतर स्विकार कर देवाच्या उतरा प्रमाणे सता नितीन जिवन देवाचे कुशे कल्तीमान घालूंक जिवोवचे बाग आमा हर एकल्या फाव कर आमकां मात न्ही आमी कोणा खातीर मागता गी आमच्या घरच्या सर कुटुंबाच्या सण्यांक ते फाव जावन म्हणून देवाच्या कुशा प्रमाणे जिवंक जाय जाली कृपा आनी आदार त्या मागया दादले मनीस आमचे बापा आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस परतोक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन प्रभुले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मोरिये देवाशिमे माबाप्यांका देवनिधिकार आता निमच्या मोरना जगले आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो प्यांका देवनिधिकार आता निमच्या मोरना जगले आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मोरिये देवाशिमे माबाप्यांका देवनिधिकार आता निमच्या मोरना जगले आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मोरिये देवाशिमे माबाप्यांका देवनिधिकार आता निमच्या मोरना जगले आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मोरिये देवाशिमे माबाप्यांका देवनिधिकार आता निमच्या मोरना जगले आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मोरिये देवाशिमे माबाप्यांका देवनिधिकार आता निमच्या मोरना
सगळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जो स्वादी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. हे मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगसी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सरकार तुजी काक तेची अधिकार आसल्या सरदार वन पाय. दुसरो मिस्टर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. मोरयेक मेळिल्लो संदेश तुजी मावशी बहीण तिका 6 म्हयनो आनी संदेश मोरी पाती येता आनी उठावटी ती एलिझाबेथीच्या घरा वता. त्या दोंगराळ प्रदेश उठावटी वचून कित्या खातीर येता तिका देवाची आवय म्हणून संदेश मेळ्ळ्यार देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून ती आसल्यार ती गर्भेश जाल्यार दुसऱ्याच्या सेवेक हेरांच्या गरजांक पावंक उठावटी एलिझाबेथीक येता. आनी गेल्ल्या वेळार कितें घडटा पयलें वचून मोरीत एलिझाबेथीक नमान करता. आनी नमान केल्लें आसतना मोरयेन नमान केल्लें आसतना एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसलो बाळ सांजो मवतीस पवित्र आत्म्यान भरता आनी एलिझाबेथी पवित्र आत्म्यान भरता. अशें ती उद्गारता देवाच्या मायेन म्हज्या घरा येवचें भाग म्हाका फावो जालें म्हणून. आनी त्या वेळार ती एकामेकाक तांचो संतोश व्यक्त करतात, अदल बदल करतात आनी देवाच्या मायेन म्हज्या घरा येवचें भाग फावो जाल्लें म्हणटा आसतना तो संतोश समाधान आनी तिका गौरव मेळ्ळें तिच्या इतल्याक दवरिना भागार देवाची स्तुती करता. मान्य विकात सरेस्परान ह्या किरकोळ रचनेचेर दया दाखयली. आमकां कोणी गौरव दिता आसतना मान करता आसतना कितें आमी करूंक फावो. हांवें आनी तुवें न्हय दीत त्याच सोम्याची उडवीक गाजय हांवें केल्लें आमी केल्लें म्हणून आमी थोडे फावटी आमकांच वयर दवरता. मोरयेची देख कणगे आज मोरयेन देवाची स्तुती केली, सरस्वराची ह्या किरकोळ रचनेचेर दया दाखयली आनी सर जनांक म्हाका सदैव म्हणटली म्हणून तिणें नांव हाडलें देवाक. त्या देखून आज हांव आनी तूं आमकां मेळिल्ले उपकार उडासा कारण आज नांव हाडया, ताजी स्तुती करया मागीर. आनी चड देवाची कृपा वळोवन दी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या दियेसीचेर, आमच्या पवित्र सभेचेर आनी पवित्र सभेच्या सर मणियरांक येजाकांक रिलिजियस भाव भयणीक तांकां ह्या कृपे देण्यानी बर. आनी आमी सर देवाची भुरगीं म्हणून वळखून देवाचें राज विस्तारून दी, देवाची स्तुती करूंक हर एकले फावो जावं दी. आनी जेजू सोमी म्हणून आमी जर तर साक्ष जेजूक साक्ष जाता जाल्यार हे जातीचे जेजूक वळखतले. त्या देखून आमी वळखनातल्या खातीर आज बक्षाने मागया आनी आमी साक्ष दिनातल्या खातीर कशें मोरयेन साक्ष दिवन सगळीं जिणी समर्पीत जिणी जियेली गी आनी देवाची खुशी केली गी. आनी मागीर जेजू मेल्या उपरांत आपोस्तल सांगता एकवट तांच्या सांगता एकवटान मागोवन देवाचे पवित्र आत्मा तांचे देवच्या बतीर आनी पेंतकोस्ता दिसा वरती आजा पकडली आनी त्या दिसा तावन ही पवित्र सभा ओडून आयली गी. आज ही तेंच घडोवन दी. सगळी पवित्र सभेक आमी समर्पया आनी पवित्र सभेंत आनीकी चड आनी चड देवाचे राज विस्तारच्या खातीर हर एकले मनेरिया खातीर मागया आनी चड आनी चड देवपणी मेळोवन दी म्हणून ह्या कनादरी मागया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. सुमी तुजे सांगाता श्रेय ते तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुज्या कशीचें जेजो भगवंती मोरये देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडी. आमेन. नमान बरी एकूत पेन बरले सोमे तुजे सांगाता श्रेय ते तूं सदैव
आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगाता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येंकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सत्म्या सर्क तुझी काक हेजी अधिकार आसल्या सर्गार वन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता. 2000 वर्सां आदी जेजूच्या येण्या खातीर इस्रायल परजा राखून रावली आनी जेजू येता आसतना बडव्यान गायन करता आसतना ताळो आयकलो खाली गोवळ्यांक साद्या लोकांक मात्र सर शिकप्यांक जाणाऱ्यांक मतबऱ्यांक जेजूचे येणे कळोना. महोन्नत देवाक अति उन्नती आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी म्हणून आंजभवणी गायन केल्लें तें गवळी ते परत केल्ले गवळी आयकतात आनी कितें तें म्हणून पळोवंक येतात आनी जेजूक नमस्कार करतात. पळयेन घोटलेल्या जेजूक अस्कत बालशाक ते नमस्कार करतात आनी संतोशान फाटी वचून आमकां सोडवणदार जल्मला मेसिया जल्मला म्हणून गाजयतात संतोशान येतात. आनी ते ग्राय आयिल्ले ते उदेंत दितावन गेल्ले ते ग्राई तांणी हाडिल्ले भांगर धूप आनी मीर भेटोवन नव्या वाटेन येतात. हेरोदान सांगले बरें हेरोदासाची फाटी वचनात. आज हांव आनी तूं सोम्या मुखार आयले हांव सोम्या पांया तळ आयले हांव. आज हांवें आनी तुवें त्याच नवी वाट हांवें धरी जाय. नवी वाट पयलींची वाट आमी सोडी जाय. हट्ट गरू अहंकार जिद्द चड सोडून सोम्या मुखार हांव आनी तूं आयिल्लो न्हू. सोम्याक स्विकार कर. सोमी म्हजो धनी म्हजो रक्षक म्हजो पोशक म्हजो सोडवणदार म्हणून पातयेवन ताका आराधन कर स्तुती कर. हांवें सोम्याच्या वाटेन चला जाय नव्या वाटेन चला जाय नवी मनशां जाय. आज हांगासर आयिल्ल्यांक मात्र न्ही
आमच्या घरच्या असल्या की आमी नवी मनशां जाय जाय आमच्या घरांत वाड्यांत फिरगजेंत त्या देखून मागीर आमी आमच्या आतांच्या परिस्थिती खातीर कितें पुरो घडोवन आसा कळोवपाची शक्ती काम करनासत जेजू आयिल्लो संवसाराचो उजवाड जावन आमकां खरी वाट दाखयल्या सताची मोगाची एकवटाची समाधानाची संतोशाची बक्षण्याची त्या वाटेन हांवें तुवें समकोंक आसा त्या जाल्यार मात्र हांव क्रिस्ताक साक्ष जाता ते जावच्या खातीर आयच्या परिस्थितीक आमी हुंदोवन जियेनासतना कितें संवसार सांगता ताजे प्रमाणे जियेनासतना कितें जेजू म्हाका आनी तुका सांगता ताणें धाडल्या पवित्र मरी आमी कशें जिये जंय सतान एकवटान मोगान घरांत वाड्यांत फिरगजेंत काम करच्या जाग्यांनी सतान जेवन नवी जिणी जायची म्हणून आमच्या शेजारच्या खातीर आमच्या परिसरांत असल्या खातीर हर एकल्या खातीर मागया आनी साक्ष जावन जिवच्या खातीर तोच सोमी आमकां आदार दी म्हणून आमी सोम्यान शिकयले मागण्या मारिपात मोरये माया मुखात्री आमी विनवणी करया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये दादले मनीस नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामिते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येंकोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोबे सत्या सर्गन तुजे काबुतेचे अधिकार आसल्या सर्गार पाय चवथो मिस्तर मोरी बाळोक जेजू तेंपलान भेटयता मोरयेन
जेजूक तेंपलान भेटयल्ल्या वेळार कोण येवन पावता थंय सिमेओन प्रवादी तो सादो मनीस आनी कोणें ताका थंय हाडिल्लें पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्मो ताका सांगल्लें तुवें सोडून राव पळयल्ल्या करीत मरण पावचो ना म्हूण हें उतर जारी जावच्या खातीर सोम्याक तेंपलान भेटोवंक गेल्ल्या वेळार मोरी आनी जुजे सिमांव थंय पावता सिमेओन आनी त्या बालच्याक हातान घेवन प्रवाद कर म्हणटा हे बालशें साबारांच्या पोडणेक आनी कारान जातलें आनी ताजे राजाक ताजें राज अंत नातलें आनी तुका एक तुजे काळजाक बली पापसितली एक दार दोन दारीची बली तुजे काळीज पापसितलें म्हळ्यार कश्ट आसात कश्ट सोसूंक आसात तुज्या पुतान कश्ट सोसूंक आसात आनी तुकाय कश्ट आसतले म्हणून प्रवाद करन त्या बालशाक आशिर्वादीत कर मोरयेक आशिर्वाद करता तो आनी थंय अण्णा म्हणली विधवश्री 84 वर्सांची ती आसली ती मागण्यांत आसली विधव जावन 7 वर्सां काजार जावन आयल्या उपरांत परत थंय मागण्यांत आसली आज आमी मागया सर विधवश्रेंक आनी भुरग्यांक समर्पीत जिणी जियोंक देवाच्या कुशेक कालती मानूंक घालूंक साबार पोटी आमकां खाली पिडा गूण जावच्या खातीर मात्र न्ही बगार आमी सता नितीन जिवन कश्टांकी स्पंदन कर कश्टी जिवनाचे वांटे म्हणून समजोवन कश्ट आनी दूख आमच्या जिणेचो वांटो म्हणून समजोवन सर्वांक कशें मोरयेन कालती मान घाली की कशें जेजून अखेर पर्यंत कुसाच्या मरणा पर्यंत ताजो जीव येता म्हणसर संपदले म्हणटा म्हणसर देवा बापाची खुशी केली की म्हाका आनी तुका तेच कृपा दी म्हणून आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक समर्पण आमच्या भुरग्यांनी त्याच वाटेन चलोवंक जाय जाली कृपा आदार मेळोनी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या एकान उबे रावया हात वयर घाल म्हणया कोणाक साथ जाता उबे रावया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमीन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माये मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन मरुले सोमी तुजे संगता
श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मोरिये देवाचमय मोबाप्या खाते निधिकार आता नित्या मरणाच्या घरी आमेन. नमान मुरिये कृपेन मुरले समितीचे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंती मोरिये देवाचमय मोबाप्या खाते निधिकार आता नित्या मरणाच्या घरी आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वत आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातळा येकोळाच्या उजांते आमकां इवा समेश सर्म्या सर्कं तुझिका तेजे अधिकार आसल्या सरकार बनपाय. 500 मिस्टर सुकलो भुरगो जेजो तेंपलान मेळटा बोशया जेजू न्हय सुकता बगार तेंपलान उरता बापाची खुशी करूंक आज हांव आनी तूं हांगासर आयल्या पळय बापाची खुशी करूंक न्हय आमची खुशी बापाची खुशी करूंक हर एक घडये आमी देवा बापाची पुत्राची आनी पवित्र आत्म्याची त्रिएक देवाची हजरपण बघया. आतां सरकाराजांत खंय पुरो सगळी दीस आनी रात आराधन चलता 24/7 365 days दीस आनी रात एकच एक घडी कळनासतना देवाची बापाची पुत्राची पवित्र आत्म्याची सर हांजबोडे सांत भक्त आराधन करतात 24 मलगडे 24. आज आमी तूं हांगासर आयल्या आराधन करूंक स्तुती करूंक तांच्या संगता मेळून खंय पुरो संवसारांत ही आराधन चलतात की मिसाची बलिदान चलतात की त्या देखून म्हजो स्वामी चुकोवन वचोना बगार म्हजो स्वामी तेंपलान उरलो आज हांव आनी म्हाका आनी तेंपलांत या तेंपलान हाडला आसतना आमी चुकोवन वचनासतना आमच्या जिवनांत चुकोवन वचनासतना देवाच्या कुशेक विरोध वचनासतना बगार देवाच्या कुशेक कशें जेजू बापाच्या कुशेक अखेर पर्यंत कुस्ताच्या मरणा पर्यंत ताणें बापाची खुशी केली की म्हाका आनी तुका तितशी खुशी कर देवाची स्तुती करया देवाक वर्णिया आनी आमची भुरगीं सुखानासतना आमी कोणीच हांगासर हर एक क्रिस्तांव खातीर मागया हर एक जनां खातीर म्हणया आनी प्रत्येक जावन आमी मागया ह्या नेक्स्ट म्हयन्यांत इलेक्शन भारत देशांत इलेक्शन जावचें आसा आमकां जोगते व्यक्ती येवं दी सतानितीन जियोवचे आनी आमचे कॉन्स्टिट्यूशन राखचे व्यक्ती येवं दी सर आमी इलेक्शन कमिशनराक मागया सर अधिकारी वर्गाच्या मागया आमच्या प्रायम मिनिस्टरा खातीर मागया हर एका अधिकार वर्गांनी तांचो अधिकार दुरुपयोग करनासतना देवाच्या कुशे कल्तीमान घालून तांकां पवित्र सक्तेन बर तांणी सतानितीन जेवन जेजू सोमीन तांचे वळखोवचे भाग तांकांय फोव कर आनी तांणी देवाची काकूल तांचेरी वतून येवं दी आनी आमच्या लोकांक आमच्या हर एक लोकांचे बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार करपा दिवन मुखले एलिसांव बऱ्या तरान जावंक जाता जाल्यार दिमी घालून मागया अकरे सकन आनी सगळ्यांक काकूल तुमच्या खातीर आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची गोस आनी आमकां धाडणे पडोवन दिवं नाका कोण वायट आसले आमकां निवा. नामान मरे कृपेन बरले सोमे तुजे संगता श्री आमचे तू सदैव आनी सदैव पावल तुज्या गुस्चे जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरे कृपेन बरले सोमे तुजे संगता श्री आमचे तू सदैव आनी सदैव पावल तुज्या गुस्चे जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरे कृपेन बरले सोमे तुजे संगता श्री आमचे तू सदैव आनी सदैव पावल तुज्या गुस्चे जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नामान मरे कृपेन बरले सोमे तुजे संगता श्री आमचे तू सदैव आनी सदैव पावल तुज्या गुस्चे जेजो भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापया खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घरी आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सोमे तुजे संगता श्री आमचे तू सदैव
आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जाऊ भाग्यवंते मोर्ये देवाशमय मोबाप्यांका देवनदिकार आता आणि आमच्या मरणाचे गले आमेन नमान मरिया कृपेन बरले समय तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जाऊ भाग्यवंते मोर्ये देवाशमय मोबाप्यांका देवनदिकार आता आणि आमच्या मरणाचे गले आमेन नमान मरिया कृपेन बरले समय तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जाऊ भाग्यवंते मोर्ये देवाशमय मोबाप्यांका देवनदिकार आता आणि आमच्या मरणाचे गले आमेन नमान मरिया कृपेन बरले समय तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जाऊ भाग्यवंते मोर्ये देवाशमय मोबाप्यांका देवनदिकार आता आणि आमच्या मरणाचे गले आमेन नमान मरिया कृपेन बरले समय तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जाऊ भाग्यवंते मोर्ये देवाशमय मोबाप्यांका देवनदिकार आता आणि आमच्या मरणाचे गले आमेन नमान मरिया कृपेन बरले समय तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जाऊ भाग्यवंते मोर्ये देवाशमय मोबाप्यांका देवनदिकार आता आणि आमच्या मरणाचे गले आमेन नमान मरिया महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. जसो आदी दुसोत आणि सदा सर्वदा आमेन ये मोजा जेजू आमची नामरण्ये काकुतीचे माये नमान आमच्या जीवा अमृत आणि पुरुषा तुका आम्ही उलोमरता आम्ही परदेशी ये बेशी मळका या तुझ्या गुणांत असता अस्कार निमस्कार सोड आम्ही तुका उदान करता तर तू आमचे शिकाय हे तुझे काकुतीचे डोळे आमचे वैर पडती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ये दियाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकारी मोरये भाग्यवंती देवाचे मे आम्हा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही बोज जगतीर उबे रावया आणि मोरयेक एक गीत गावया मागीर आमी अर्गा ओगलापू मुखार सोन व्हरतले हांव वंदिता वर्णिता ये देमाय भुरगीस तुझी आमी गीतां गावो हर्षिता परी मोये आज तुका भक्तीन वरबेन नामान करो वंदिता वर्णिता ये देमाय भुरगीस तुझी आमी गीतां गावो हर्षिता विनवस्ता करी मोरे आज तुका भक्तीन वरबेन नामान करो मायतून देवाची मायत शेंस आमची आयक माये दयेन मागणी आमची माहिती देवाची मायत शेंस आमची ऐक माये दये मागणी आमची वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुझी आमी गीतां गावो हर्षिता वर्णिता परी मोरे आज तुका भक्तीन वरबेन नामान करो वंदिता ये देव माये भुरगीं सर तुझी आमी गीतां गावो हर्षिता दिन वाजता हांव गारी मोरये आज तुका भक्तीन निवान करूं. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Ergan Jesu, Oglab Jesu, Aradan Jesu, Hallelujah, 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 Yesue Vandane, Yesue Radane, Yesue Stotra, Ergan Jesu, Oglab Jesu, Aradan Jesu, 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 Jesus, Jesus, ah Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मगर बापडी नो एक घडी भर मौनपणी पवित्र आत्म्या आमच्यामध्ये आपोवया पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये येऊन दी आमकां अभिषिक्त करून दी धर्मदाच्या कृत्य पुस्तकांत पळयता आमी थंयसर पवित्र आत्मा आपोस्तलांचेर मरियेचेर देंवसोतो तांकां धैर्यान भरसोतो सक्तेन भरसोतो प्रेरीत करसोतो पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये देवून आमकां अभिषिक्त करून दी आमकां ताच्या कृपेन आनी सक्तेन भरून दी हे पवित्र आत्म्या आमच्यामध्ये देवाने आमकां अभिषिक्त करी तुझे कृपेच्या बेसावांनी भरून आमकां आशिर्वादित करी तुझी सकत तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान चुरकाय सगळें आमकां भोव करणं आशिर्वादित कर पवित्र आत्म्या देवाने अभिषिक्त कर तुझे उतर आयकूंक आमकां कृपा फोव कर तुझे बेसावांनी आमकां बर सुमिया जेजू तू मोफत वेदार सत्यवन महिमे बरे देव आम्हा हर एकल्याक सांभाळसो पोसो राखसो देव कृपेन बरसो देव तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सगळी पृथ्वी तुझी स्तुती गायता सगळी पृथ्वी तुझी स्तुती गायता सगळी पृथ्वी तुझी स्तुती गायता सगळं संसार तुका तुझ्या नावाक मान बघयता उडे दोंगर दर्यो सगळी संसार सगळी तुझ्या नावाची स्तुती करतात तुझ्या करतात आमच्या सोम्याची स्तुती करूया कीर्तन 117 म्हणता तुम्ही सर जनांगण सर्वेश्वराची स्तुती करा तुम्ही सर लोकांना सर्वेश्वराची स्तुती करा तुम्ही सर पदवीदारा सर्व राष्ट्रांना सर्वेश्वराची स्तुती करा तुम्ही मात्र एक देव या देवापै दुसरो देव ना हे देवाची स्तुती करून गावया गीत सगळी सृष्टी सोमिया तुझी उडवी गाता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता आमच्या सोमी आमच्यामध्ये असा सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सुखरी सांजा सोम्याची स्तुती गायता सुखनी समजा सोम्याची स्तुती गायता सुखनी समजा सोम्याची स्तुती गायता सुखनी समजा सोम्याची स्तुती गायता गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात सर्व रस्ता सोम्याची स्तुती करतात सगळी पृथ्वी सगळी मनशां सगळी जानवरां सोम्याची स्तुती करतात कित्याक सोमी बवरतो तो रस्तार तो पोसतार तो सांभाळणार आमकां कृपा दिता संग दिता बेसावांनी भरता ही आमच्या देवाची आमी स्तुती करूया घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता रुखसडा 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 सोम्याची स्तुती गायता हालेलुया 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 हातभार सगळे हातभार आमच्या समोर स्तुती करूया हालेलुया 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 सगळे हातभार आमच्या समयाची स्तुती करूया आमचं समी सगळी सोदे आमचं राखवणदार आमचं बुजवणदार आमचं सांभाळणार आमका कृपेन बरसो आमकां आशीर्वादित करसो आमचो देव आमचो समी जेजू ख्रिस्त आमकां गुण करसो आयच्या राती ह्या राती आमी ताका आराधना करसो देव ह्या राती ताची कृपा मागून घेवसो देव ह्या राती आमकां बेसावांनी भरून तांणी आनी ताच्या कृपेन आनी आशीर्वाद नेटोवंक आज आमी विनंती करसो देव ह्या समेची स्तुती करूया सगळी पृथ्वी सगळी सृष्टी सगळो संसार रूख सडा सुखणी संसार
सगळी समयाची स्तुती करतात त्या मापाने आमच्या समयाची स्तुती करूया हाला 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 हालेलुया हालेलुया चीज 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 हाला 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 जेजो 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 हर गा जेजो हालेलुया 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 Ergan tugas semian Jesu, Ergan tugas semian Huglap tugas semian Jesu, Atuban, Ergan tugas semian Jesu, Huglap tugas semian Jesu, Aradan tugas semian Jesu, Haleluya, 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 Haleluya. Bosya, mugaचे भावबंदी नो, आम्ही तेरसा मुकांतर आयची जागरणाची रात आम्ही सुरू केल्या. आता आम्ही हंगसर अर्गां स्तुती करूंक फुडें सरता. आमच्या मदें आसात हंगसर भाऊ फेलिक्स लोबो तो गांवांत कडेन फिरग्यो जेसो एक आदी जावन जायतीं वर्सां सुमार लगभग 35 वर्सां जावन ह्या पवित्र ह्या मिसावांत तो ताचो वावर करून आसा. प्रते रितीन कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत तो वावर करून आसा. ताची सकत सगळी तो जिरोवन आसा. थंयसर भाऊ जोकीम पिंटो आसा. जोकीम पिंटो भाऊ जोकीम पिंटो तुमी जाणात थंयसर तेरसाचें भक्तीपणो ताणें चलोवन व्हेलें. तो कस्टम ऑफिसर आता रिटायर्ड एअरपोर्टांत आशिल्लो आमच्या कस्टम ऑफिसर जावन आनी जायतो वावर केला टॅक्स डिपार्टमेंटांत. पूण जाल्यार सगळें सोम्याक समर्पीत करून ताची रिटायर्ड लायफ सोम्या खातीर ताणें समर्पीत केल्लें आसा. आनी आज हांगासर तो आसा. तशेंच भाऊ फेलिक्स लोबो ताकोडे फिरगो जेसू मुडबिद्रेंत शारीन एग्रीकल्चर म्हणून आसा करून जायते नावार्थीक तो जाला. जायत्या इगर्जेक संस्थांक धर्मांत हीट आनी भर दिवन जायती कुमोक ताणें दुबळ्यांची केल्ली आसा. आनी आज हांगासर तो आमचे मदें आसा. व्हडलो बिजनेसमॅन जाल्यारय जायती एक सादेपण ताचें तें आसा. आनी देवाचें उतर तो निरंतर परगट करून आसा. ह्या दोगी भावांक तुमकां ह्या दोगी भावांक तुमकां समेस्ताचे तर्फेन हांव स्वागत मागतां. आनी आज 9:30 म्हणसर तांणी करची स्तुती अर्गां होगळाप देवा मनवल्ली खंडीत जाता. आमकांय मनवल्ली जावं दी आनी आमकां आशिर्वादी जावं दी म्हणून विशेश करून ह्या संदर्भार तांकां आमी बरें मागता. एक बरोड येदांब्या हे आमच्या भावां खातीर मागया. तांकां कुटुंब आसा. तांचे कुटुंब तांची भुरगीं म्हळ्यार खंय परगांवांत आसात आनी बरो वाव करून आसात. सगळीं सेटल जाल्ल्यांत आमची निवृत्त लायफ समया सवें ती करसून आसात. ह्या संदर्भार तांचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागया. हांव आतां बारया ती कृपे तेणी निरंतर तांचे रितीन देवून येवून दीत आनी समी जेजू क्रिस्त ताची जाणवाय ताचे गिन्यान सगळें तांच्या मतीन घालून तसो आशिर्वाद ह्या भावा मुखांतर आमचे थंय वळून येसो आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. हालेलुया 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 शदल बल बलंदललुया हालेलुया हालेलुया अर्गांचे सोगलांचे ज्वारादांचे सगळे काळ जावून दिता समिया. हे आमच्या भावा फेलिक्स पासून भावा जोकी वंशाला मागता समिया. तुजे उदंडच्या आशिर्वादाने पर अस्कत्यां तूं विसले आनी तुजे वरवत परगट करून तुजे राज परगट करून अभिषेक केले. हे आमच्या भावा अस्कत वर्ग भावांक तुजे कृपेच्या बेसावानी भरती सगळ्यातला पळय जाणवायला गिन्याला बरो आशिर्वादीत करचेस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अगर पावबणीनो 9:30 म्हणसर हे भाऊ अर्गां उगळाप स्तुती करतले. ताचे उपरांत बाप सुनील पिंटो देवाचे उतर परगट करतले. हे भाऊ सकाळी म्हणसर हांगासर आसात. कोणाकी कावन्सिलींग जावंक जाय जाल्यार आत्मीक समालोचन कोणाकी जावंक जाय जाल्यार कावन्सिलींग जाय जाल्यार मिनी हॉलांत ते बसून आसतात सगळी रात. ते आमच्या खातीर मागतात. तांचो फायदो तुमी जोडयेत. परत तुमकां समिस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां आमी मुखल्या प्रेज एंड वर्शीप अग्राप आमी मुखार सगया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कशी तुम्ही संतोष बरी आहात गे. हांसो न्हू तोंडार काली छप्पे जाल्ले बरी. हां तुमी आसात वय तुमच्या सायडीन आसले पळय तांकां कांय पळोवन पळया ती सायडीन आहा गे. आतां इतल्या सायडीन त्यांक पळया. हां सगळे आमी संतोष बरीत हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया आमी पुरा जायतल्यो रेतिऱ्यो केल्ले मनशांत जायतलीं देवाक अर्गां होगळाप दिल्ले मनशांत आतां आयचें सूत्र आसा तें जावन आसा अशें. तेसेलोगोनीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें अध्याय 5 वळू 16, 17 आनी 18 तें आमी आतां सकाळीं म्हणोचें. आतां हांव म्हणटा म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणा सदांच कुशाली जाया. सदांच खुशाली जाया. परतून म्हणया सदांच कुशाली जाया. सदांच खुशाली जाया. कळनासतना मागा. कळनासतना मागा. कळनासतना मागा. कळनासतना मागा. देवाक अर्गां दिया. देवा
देवाक अर्गानिया ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन असलेल्या तुमचे तावन म्हणजे ख्रिस्ता एकवटांत असलेल्या आमचे तावन ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या आमचे तावन देवाक इतल्यांच जायचे देवाक इतलेंच जाय जायत गे सदांच सदांच देखून म्हळ्यार हांवें तुमी संतोशान आसात गे म्हणून कुशल बरे जावन मात्र आमी देवाक अर्गां दियत नाल्यार आमकां जेम येता न्हीद येता न्हीद येव नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कळनासतना म्हाका हें इल्लें कश्टाचें कित्याक म्हळ्यार केदळ एका आहलें मागचें खुदनान मागोवं जाता गे तोटान नारलितना मागोवं जाता गे हें पुरा सवालांक घालया तुमी पूण देवाक तुजें आनी म्हजें भांगर नाका रुपें नाका आनी कितें नाका आस्त बोदीक नाका फकत आमी ताच्या एकवटांत आशिल्ल्या सगळ्यांनी पळया देवाक इतलें तूं दिजें कुशल बरीत आसचें मागणें करीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हां आतां आमकां आर्गां होगळपाक इल्ली कुमो करूंक थोड्यो संगती आमी काडया लुकाचो वांजेल अध्याय 10 मार्ता आनी मोरी पळय जेजूक मार्ता आनी मोरी म्हळ्यार बारी मोगाची न्ही गे उलयनात तुमी उलयचे आमी जाप दिचे मार्ता आनी मोरी मोगाची जेजूक देखून जेजू तांच्या घरा येतलो शेंत एक दीस जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेलो थंयसर जेजू कंडी जावन ताका बसयलें आनी मार्ता भितर धांवली आतां जेजू एकलो येताय ताचे सांगता ताचे सीस आनी कितें पुराय येतात वट्टो गो आतां तांकां सरबुराय जायचें म्हणून मार्ता सरबुराय करूंक गेली आतां कितें जालें थंय सुमार वेळ पळयता ही मार्ता तिची भयण जेजूच्या पांया तळा बसल्या आनी जेजू कितें उलयता तें आयकोन तसा तिका फोडोन येवसोना जेजू आयला जेजूच्या शिसांनी आयला तितल्या जाणांक खंय च्या जायचे गे त्या तळा कालें करतले पूण कोण जाणा तेका इल्लें पिवोंक खावंक ही मात्र एकली करपा खंय इल्ली पुरासाण जाली आसतली भितर जावन धांवन आयली आनी म्हणटा जेजू तिका तितके म्हजे कुमकेक धाड कित्याक म्हळ्यार तिका कळ्ळें ही येना आनी हांव एकलींत इतले जाण आहा तांकां कितें म्हळ्यार दिजे आतां खावंक या पिवंक जेजू जाप दिता मार्ताक पळयात ती जाप कितें म्हणून आमी वाचया मार्ता 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 तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय म्हळ्यार सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तें मोरयेन विंचून काडला तो वांटो मोरयेन विंचून काडला आनी तिजे लागसो तो काण व्हरचें ना तुजे लागसो तो काण वर्सोनात मात्र न्ही पळया खंय पुरा शुभ व्हरता परगट जाता थंयसर हें सगळें परगट जाता बरो वांटो कोणें काणयलो हां तांच्या घरात त्या दळा 2000 वर्सां पयलें जाल्ली गजल मात्र न्ही आयच्या दिसा ती जाल्या हांगा ह्या पक्षिगेर पिरगजेन जाल्या आतां आमचे पैकी तुमचे पैकी म्हण हांव म्हणन आमचे पैकी थोड्यांनी घरां पुरपुरे खावन आयली आहात तुका केदाळाय लागल्या रेतीर मागणें हें रे तें म्हणून फाल्यां थंय वचोंक आहलें प्रोग्राम आहलें ते उडास नाय तुका अशें पुरपुरे खावन आयिल्लीं आसात हांगा तुमकां लज बगना जाल्यार हात वयर घालयत गे वय वय हळे आसात आसात देखून त्या दिसनी आयच्या दिसा तें घडता जाल्यार हांव पळय ह्या भावांकांनी ताळयो पेटून आमी दियात कित्याक ताणी बरो वांटो वितला पळया हें आमकां कुमोग जावन दी देवाक अर्गां होगळा दिवंक आमी सगळ्यांनी बरो वांटो वितला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
कीर्तन 103 ओळ 1 तावन 10 आम्ही आता वाचया. आत्म्या मुझ्या सरस्वराची स्तुती कर, आत्म्या मुझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर, मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करो, मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू. आत्म्या मुझ्या सरस्वराची स्तुती कर, आत्म्या मुझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसर नका. आणि ताचे उपकार केदींच विसर नका. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता, सगळे आमचे अपराध तो बक्षिता. सोर तुझो पिडा पयस करता, सोर तुज्यो पिडा पयस करता. तुझो जीव पणांतलो निवार, तुझो जीव पणांतलो निवारता. तुझ्या माथ्यार मोगाचो आणि काकुलतीचो मुकुट घालता, आणि माथ्यार मुज्या मोगासो आणि काकुळतीचो मुकुट घालता. तुझी जीणभर आपल्या देण्यानी तो तुका तुझी जीणभर तू कितल्या वर्सां जियेताय ती जीणभर आपल्या देण्यानी तो तुका दोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुझे तरणाटपण नवसरतले, गरुडाच्या तरणाटा बरय तुझे तरणाटपण नवसरतलें. सरस्वराची कृत्यांक तारण दितात, पळया सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात. जुलूम भक्तल्यांक तो न्यायनीत करून जुलूम भोगतल्या म्हणजे अन्याय भोगतल्यांक तो न्याय नीत करून दिता. बरो देव तो आमचो. मैजेक ताणे आपल्यो वाटो उगडापे केल्यो, पळया मोइजेक ताणें आपल्यो वागटो उगडापे केल्यो. इस्रायलच्या भुरग्यांक आपली आश्चर्यां दाखयली. सरस्पर दयाळ आणि कृपा, सर्वेस्पर दयाळ आणि कुरपाळ, सोसनीक आणि मोगान सोसनीक आणि मोगान भरलेलो देव तो सदांकाल आरोप लावचो ना. सो सदांच आरोप लायना तुका. तुवें आतां आर्गां ओगळाप दिना जाल्यार रे पूण आमी दिजय तुका आरोप लावचो ना. ससनाक राग धरून रावचो ना. तो सासनाक राग धरून बसचो ना. तुका शिक्षा लावन तो बसचो देव न्ही. आमचो मोग करचो देव तो मोगाचो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हा पळया कितलो मोगाळ देव तो. पळया कित्याक तो म्हणटा ते केल्ल्या वरवीं तुवें आनी आमी आर्गां ओगळाप दिल्ले वरवीं कितें जाता, आमच्यो सोर पिडा पयस सरतात. आमी आर्गां दिवची म्हळ्यार आमच्यो पिडा पयस करच्यो. आमी आर्गां दिवची म्हळ्यार आमची पातकां देव बक्षिता. पळय मोगाचें न्हू. अजाप. आनी आमी आर्गां ओगळाप दिल्ले वरवीं पळया आमकां ते म्हातारेपण प्राय म्हणून बगना. कित्याक थंयसर तुजें तरणाटपण पळया गारुडाच्या तरणाटपणा बरी जातलें. गारुडाचें तरणाटपण म्हळ्यार कालें. गारुडा म्हळ्यार कालें. राणा हद्दू म्हणटात. राणा हद्दू म्हळ्यार कालें. गीद म्हळ्यार गीद. गीद मोदली कालें. राणा हद्दू म्हळ्यार गीद. आतां गारुडाच्या तरणाट बरें म्हळ्यार तुमी एक ल्हान पळयलां न्ही पाक्की साला म्हणून. वो पाक्की साला आयकलां. बोळ पाक्की सालाक चड गिदाक चड. पाक्की सालाक बोळ चड. खेळत्या व्हडल्या पिलाक एकच वटेन घास घालून उखलून व्हरता. गिदा जायना. गिदान मेल्ल्याक मात्र गावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाळ भाव भयणो तसले गारुडाचें तरणाटपण आमकां येवं दी. उबे रावया आमी. सत्तेन उबे रावया. धैर्यान उबे रावया. संतोषान उबे रावया. आनी देवाक आमी आर्गां दिवया. आर्गां दिवंक आमी फावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताळयो पेटून हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या
बापा हर्षण गाव्या जेजू सोन्या हर्षण गाव्या पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या त्रिएका देवा हर्षण गाव्या आम्ही देवा बापा हर्षण गाव्या जेजू सोन्या हर्षण गाव्या पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या त्रिएका देवा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या जीवदातारा हर्षण गा जीवी दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवता हर्षण गाव्या सस्ताच्या बापा हर्षण गाव्या आम्ही जीवदातारा हर्षण गाव्या जीवी दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवता हर्षण गाव्या सस्ताच्या बापा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गा आम्ही हर्षण गा हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या रायाच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या सर्पोद्रेदारा हर्षण गाव्या आम्ही दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या रायाच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या सर्पोद्रेदारा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आमचं समीन आमचं देव आमचं सर्वोद्धार आमच्या मध्ये असा या सर्वोद्धाराची स्तुती करूया या सर्वोद्धाराची स्तुती करून आम्ही त्याला निर्वासूया हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, glove Jesus. Hallelujah, 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 Tuka sumiyan Jesus. Argan tuka sumiyan. Oglab tuka sumiyan. Oglab tuka sumiyan. Aradan tuka sumiyan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हा आता कसे बघता तुमकां संतोष बघता की तर संतोष बघता जाल्यार पळया देवाचें उतर जेजून म्हणलें दोग वा ते खंयसर म्हज्या नवी सांगता मेळ्ळ्यात थंय हांव आसतलो म्हणून हर आमच्या मोदें जेजू आसा त्या जेजूक आमी पळया आमी हा ते हात उबारया अशें आनी ताळयो पेटोवन स्वागत तुका म्हणया स्वागत तुका जेजू म्हणया स्वागत तुका जेजू आमचे मोदें स्वागत तुका जेजू आमचे मोदें स्वागत जेजू तुका आमचे मोदें हालेलुया हालेलुया बसया आनी आतां आमोस प्रवादी
आमोस प्रवादी ताणें प्रवाद केल्लो आमी नियाळ्या. एक दीस म्हाका एका पाद्र्याबाचें फोन आयलें. विचार लागलो कालें करता ये म्हणून. हांवें म्हळें देवाक अर्गां दिना पादर म्हळें. आं कितें विशय? कोरोना आयिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिवन आसा. राग येयलो की तुमकां? बिरांकूळ पीड आयल्या आनी हांव अर्गां दितां काय मोत सोबना म्हण चिंतात की तुमी? नीज गजाली. आनी येत्त तुमच्यात विगारान फोन केल्ले म्हाका. त्या दळा हांवें सांगिल्लें हांव देवाक अर्गां दिवन हा फादर. आं कितें? कितें म्हळ्यार कोरोना आयिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिवन आसा. आनी तो दीस निमाणो ब्रेस्तार ताच्या मागीर पुरा बागलां बंद जालीं, रेतीर मंदिरां बंद जालीं, इगर्ज्यो बंद जाल्यो, देवाचें उतर बंद जालें. कोणेंत देवाचें उतर ना. संवसारांतल्यो पुरा रेतीर मंदिरां बंद पडलीं. आनी तें उतर म्हणटा वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्परो. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. लोक भुकेतलो पूण जेवणा कणाक न्हय. लोक तान येतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक दर्या तावन दर्या पर्यंत तीं लोकोन लोकोन वेतलीं. उत्तरे तावन उदेंती पर्यंत तीं भोंवतलीं. सर्वेस्पराचें उतर तीं सोदतलीं पूण तें तांकां मेळचें ना. तुमी घरा वचून वाच्या. पयत पुस्तक कोणें हाडलां जाल्यार आमोस प्रवादीचें पुस्तक 8वो अध्याय आनीक 11वी वळतान वाच्या. पळया वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्परो. देशाचेर हांव दुकोळ धाडटलो. वय धाडुल्लो. आमी भुकेले हांव जेजूचें मांस खावंक. आमी भुकेले हांव जेजूचें रगत पियोंक. आमकां तें मेळोव ना. सुमार तेंप मिसानांत ऑनलायनीर सुरू जालें. मागीर आमी स्वता मीस भेटयल्लें बरी जायनातलें तें. मागीर आमकां मेळ्ळें. कितलेशे जाण मरण पावले मोगाच्यानो. आनी तो प्रवाद पळया यात्त विशांत देखून मोगाच्यान आमी संतोश पावचे. कित्या जायतले प्रवाद देवान केल्ले ते येदोळत जारी जाल्यात. वो प्रवाद आमकां खुद्द पळोवंक मेळ्ळो. कण्णारे नोडिद्देवे खुद्द आमकां पळोवंक मेळ्ळो. वय की न्ही? हां तर आमकां बेजार भोगता गे. संतोश पावया. एक प्रवाद तरी आमी पळयलो आमच्या काळार. पळया हात उबारून देवाक अर्गां दिया. कित्याक तें उतर देवाचें सत. तें उतर क्रियात्मक. हालेलुया हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो पळया सिराकाचें पुस्तक 17वो अध्याय 27 आनी 8 कितें म्हणटा पळया. हें आमी आतां जाणाय जाय. तें उतर म्हणटा आमी जिवंत आसतना बोव वर्त्या देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळांत ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायत. जशें अस्तित्वांत नासलेल्या मनशाच्यान ताची स्तुती करूंक जायना तशें मेल्ल्या मनशाच्यांनी जायना. जिवंत आनी भलायकेन आसलेल्या मनशाच्यान मात्र सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाता. देखून मोगाचेर आमी जिवंत आसा वय की न्ही? तर आमी ताची स्तुती करया. उबे रावया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगलाव तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. जय जय तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. दिन वस्तां तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. नावान तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आतां एक गीत गावन आमी ताची स्तुती करया.
इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 पौलाकानी सिलासा बंधन ते सुटले पौलाकानी सिलासा बंधन ते सुटले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवतो बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवतो देवा आमका सुटका दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवला बसो पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवला बसो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया कार्य भेटून आमचा समय आमच्यामध्ये असा सर्ग संसार असो देव तो पवित्र देव देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो देव सगळे इस्रायल असो देव सगळ्या प्रवादी असो नाही करता सोराय असो देव आम्हा हरी एकले असो देव आमच्या समोर येजू ख्रिस्त असो बाप पवित्र आत्मा येजू ख्रिस्त समोर येजो तसेच देव ती एक देवाची स्तुती करूया ती एक देवाक नावाडया आमचो देव तो शाश्वत उच्चत असलो देव अपरिमित मोग असो देव आणि या देवाची स्तुती करूया जसो मोग सस्ताक बाळगतात ताची स्वस्तिक अगवाद ताचे मोक्षणे ते मीत नातलेले या आमच्या देवाची स्तुती करूया या आमच्या देवा कडूया या देवाक आमी नावाडूया शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजान ते रखले शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजान ते रखले पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले पूजा स्तुती करताना तनवारे ते भरले देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवा दी देवा आमका सोडवा दी देवा आमका सोडवा दी पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवला बसो पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवला बसो पवित्र देव तू पवित्र देव पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या
ह्या साळा वस्ती कसं दे तू होवीत दे हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया अतुमारिया निरंतर काळजापासून करूया सगळे काळजा सगळं सत्य सगळे वरान यांच्या समोर स्तुती करूया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हर काळचे जोगलाचे जोरात आले जो सगळे काळजामध्ये तासूया तुम्ही बोललो देव तुझं संसार सोदनी तुझा समय तुझा वरादा तुझा अमलाप हाला 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 शदल बल 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 अदल लई हाला हाला सगळे काळजामध्ये तासूया तुम्हाला हरी जंदर आशीर्वाद बरताय सगळे आज बडवे सांगता सगळे देवदूता सांगता माय अवतार बडवे सांगता सगळे संत भक्त सांगता पृथ्वीच्या सगळ्या सेव रूप जडा पुणे सांगता सगळे वृक्ष पुणे सांगता सोम्या तुझी स्तुती करतो तुझा वाक्य तुझ्या देवता अरे जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू शदल बल 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 हला 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 शदल ला ला हालेलुया 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 जेजू 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 चीज 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 हला हला हालेलुया 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 Hargan tuka semian Yesus, Huglap tuka semian Yesus, Haradan tuka semian. Haleluya, Haleluya, Haleluya. इकडे बरोबर श्यामकाच्या भावपडीनो अर्घा स्तुती मंद आसतना वयतली आतां जेवणाक थोड्यांक आतां आपोवणी दिता हांगासर पेजे जेवण आमी आसा केलां क्रिस्मसाच्या काळार देखून बुकेक आदार सावन हे जेवण उपकारता देखून इकडे जेवणाचेर आशिर्वाद मागया उपरांत तुमी जेवणाक वेचें कोणें सकडान वेचें नाका मोदें तें गॅप आसा पळय फाटलीं पयलें वचून उपरांत मुखलीं जेवणाक गेल्यार जालें देखून फाटलीं पयलीं वसात सांगता ताजे उपरांत जेवणाक हांगा अर्घां स्तुती निरंतर हांगा जावन आसतली लायव्ह आसा हांगासर टॅलिकास्ट आसा तें आसा देखून आमी अर्घां स्तुती स्टॉप करना कंटिन्यू करून वता देखून तुमी जेवून तक्षण फाटी हांगासर येवचें हांगासर फाटी येवचें गळे करनाका तेणें येवचें नाका सगळी रात समी सगळी करसून एक निर्धार करया कसो वेळ पाशार जाता आमी नेणाव घडये भितर तो वेळ पाशार जाता सगळी रात कशी समय समय ती समकत आमकां साद जायना तितले बेगी ती वेतली आनी जागे रावन मागतात खंडीत दोडतें घेतात जागे रावन मागचें तितलें सुलाभ न्ही जागे रावन मागचें म्हळ्यार देवाचें बेसांव वाजोवन घेवचें देखून अतमोत तयार आसा पूण कूड अस्कत ह्या कुडीच्या अस्कतपणांत जैतेर जैते वचून जावन जैत व्हरून आमी मागता तेन्ना आमकां चड मेळटा म्हणलो बरो असो आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावपडीनो आमी सुम्या लागीं विशेश करून जागे रावन मागया सीस ते जेजू मागतना न्हिदोन आसले पूण आमी खंडीत न्हीद दिवंक पुरो पूण न्हिदोंक हांव तुमकां तितल्या सुलाभेन सोडचो ना पूण न्हिदोंक जावचें ना पूण देखून सैतानाचेर जैत व्हरया न्हिदेचेर जैत व्हरया आनी ही एक रात सम्यक समर्पया तुमची इरादे तुमचे तेसांव घेवन हांगासर आयल्यात खंडीत ही रात तुमची ही रात खंयच्याय पर्टिक्युलर इराद्या खातीर तेसांवा खातीर आसतली तशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी ही रात समर्पीत करा सम्यक आनी खंडीत ह्या रातीचो फळ तुमी जोडूंक शकतल्यात कित्याक तुमी दिल्लो वेळ देवाक तो निर्फळ जायना उडास्तोरा तुमी दिल्लो वेळ जावं पुरो तुमी भेटयलेली मागणी ती बिलकुल निर्फळ जायना कशें देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जायना सर्गींत आकाश मडांतल्यान पडलेलो आकाशांतल्यान पडलेलो पावस कशें निर्फळ जायना तशें देवाच्या तोंडांतल्यान भायर पडलेलें उतरय निर्फळ जायना तुमी दिल्लो वेळी देवाक तो निर्फळ जायना एक उडास्तोरा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमचो केदाळ रीणकारी न्ही आमच्या रिणांत तो पडना
आमी कितें मागता कितें स्तुती करता ताच्या दराळ मोपान तो बेसांवां दिता आनी जागे रावन मागणें करतात ताका देव कितें सोण घाली म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून ही रात समर्पीत करया थोडे फावटी आमकां मोगोंक बरो न्हीद येता चलया बोर जाता पूण आमी सुमी आमच्या सांगात आसतना आमकां कांयच बोर जायना आमी आमकांच एक्टीव करून घेया आनी ही राती मुखार या आनी जायते बरेपण ह्या राती आसतलें हांगासर अर्कांसुती देवाचें उतर ताच्या उपरांत देवी ककुळ तेर्स ताच्या बरोबर जिरिको मागणें जिरिको पुरशांव आसतलो उपरांत हांगासर विशेश करून भलायकेचें मागणें हिलींग सेशन डिलिव्हरन्स आसतलें ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें कशें उजवाडटा आमकां कळचें ना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो करून निर्धार कर तुमी आयल्यात तर निर्धार प्रमाणे सगळी रात पशार करूंक सोम्याची कृपा मागा आनी जेवणाच्या आशिर्वाद जाल्या उपरांत तुमी जेवणाक वयचें भायर थंयसर इगर्जेच्या उजव्या कुशीन थंयसर जेवण वाडटात तुमी जेवचें जेवल्या उपरांत तुमी थंयसर तुमच्यो प्लेटी हांगासर तुमी धुवंक येतात तुमकां कळीत आसा धुवच्यो तीन प्लेट तुमी धुवच्यो आनी थंयसर दवरलेल्या एका आयदनान दवरच्यो आनी थंयसर वॉशरूम आसा स्त्रियांची दादल्यांची वॉशरूम आसात स्त्रियांक आनी एक स्पेशल वॉशरूम हांगासर आमच्या उजव्या ते बिल्डिंगांत थंयसर सकयल आसात स्त्रियांनी थंय वशीत दादले मनशां हांगासर आसात देखून तुमी सुदारसूंचें पिवोवच्या उदकाची मंडळ थंयसर आसा तुमी पिवोवचे उदक तुमी स्विकार करीत आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तुमी आमकां तुमकां सर्वांक बरें मागता दोतोशी जेवा आनी बरें कर मागणें करा देवाचो आदार तुमचे थंय निरंतर आसूं दी म्हूण मागता उबी रावया सोम्याचो आशिर्वाद हे जेवणाचेर आमी मागया सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी सर्वेस्पो तुमचेर सोय आसूं प्रार्थूय सगळींच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या पुंतळार ही जागरणाचेर आतास करून तुवें फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना सोम्या आज ह्या राती हांगासर आमी व्हड संख्येन हांगासर आयल्या ही तुजी स्तुती करूं तुका अर्गां दिवंक तुका दिन वाचूंक तुजें उतर आयकूंक आनी ह्या मुखांतर तुजी बेसांवां भलायकी संत समाधान जोडूंक आमी हांगासर आयल्या ही सगळी रात कृपेची रात जावन बदल सगळ्या अस्कतकायेन जैत उरनो जागी रावन मागणी करूंक आमकां करपा दी उजवाडटा पर्यंत सुखान आसतना चलवण आसतना आनी कंगल जायनासतना निरंतर धैर्यान स्तुती करून मागणी करूंक आमकां कृपा दी सोम्या आतां आमी जेवणाक वयता हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमच्या बुके खातीर तयार केलां कुडीच्या वडावळी थंय उपकारता आत्म्याच्या वडावळीच्या काणा खातीर आमी निरंतर वावुरशें आमकां तो आदार आनी कृपा लाभय हें जेवण तयार केलें समेस्त तुजो आशिर्वाद घाल तांकां तांच्या वावटीचो फळी तेच मोपान तांकां फाटी मेळो सकर हांव हर एकलें तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर तुजी गुणकरची दैवी सकत आमच्या शिराशिरांनी वळय अशें तुज्या मनाक आनी महिमेकी रात करसूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी येता रास करताय ससनाच्या ससनाक बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मगळ बाबडीनो पाटी कोण आसात तुमी फाटलीं अर्ध्या इगर्जेचे फाटी जेवणाक वसा तुरंत जेवन तुरंत तुमी फाटी येवचे कोणाक जेवंक नाका ताणें तीन रावीत पूण सळावत जेवंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता कोणी जेवून आयल्यान जाल्यार जेवूं नाका म्हणटा जाल्यार तुमी तीन रावनचें स्तुती करची पूण सळावत तुमी जेवणाक गेल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार सगळी रात हांगासर मागणी करूंक आसा कुडीक सकत जायची देखून तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें जेवणाक दिता आतां आमी प्रेज एंड वर्शीप कंटिन्यू करया पळया वडोळूत आमी नियाळ केल्लो जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्लो आनी मार्ता थंय आयिल्ल्या सर्वांक सरबराय करतली अशें आमी आज पुरा पाद्र्यापाच्या घरा आयल्या पाद्र्यापान आमकां सरबराय केल्या गंजी ओटा देखून जायत गी भूक लागता की तुमकां ह्या ती पाड जायन जपणून येतात कितेंय जावं दी देवाक अर्गां दिया खंयच्याय की आमी देवाक अर्गां दिया भोव बरें आनी आतां तुमी खंय आसल्यार थोड्यो संगती वो नियाळ करया कित्याक म्हळ्यार बारीक गरजेच्यो आमकां आनीक आमी देवाक अर्गां दिवचीं कित्याक हें आमी पयल्यान समजो जाय इजाया प्रवादी 40 आनी 3 अध्याय 7वी ओळ अशी म्हणटा मुजी म्हूण नांव घेतात त्या सगळ्यांक हांवें तांकां म्हज्या महिमे पासत रचल्यांत हांवें तांकां आकारल्यांत आनी केल्यांत पळया मुजी म्हूण मुजी म्हूण म्हणजे क्रिस्त हांव म्हणटा क्रिस्तांव म्हणटा आमी आमकां जणेंगे पळया क्रिस्तांव कोण म्हूण आमी आसा ताचें नांव घेतलां आमकां सर्वांक ताणें आमकां रचलां कित्याक ताच्या महिमे पासत
ताणें आमकां आकारल्यात आनी केल्यात. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी ताका अर्गां दिसय मोगाच्यानो, ताची स्तुती करची. आनीक तातूंत तो 20 वळ अशें म्हणटा, जी पर्जां हांवें म्हजे पासत रचल्या. पळया, आमी कोणाची रचना? देवान आमकां रचलां. देवान आमकां रचलां. आमी ताची पर्जां, ती म्हजी स्तुती परगडतली. पळया, देखून देव म्हणटा ती पर्जां म्हणजे आमी ताची स्तुती परगडतले. हांव केल्यार जाय तर केल्या तशें न्ही, परगटी जाय, ताची स्तुती आमी करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां देव आमचो बसणदार. आमकां जाय तितल्यो बसवण्यो दिल्यात आनी त्यो बसवण्यो पूर्ण जाल्यात. आनी ताणें आमकां दिल्ल्या बसवणेंत एक बसवणी आमी हांगासर आतां वाचता. बरी करून आयका, तुमी मस्त पटी आयकलां तें, मस्त पटी. इसाया प्रवादी 40 अध्याय 10 वळ अशें म्हणटा, भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सोबे आसा. तुजें नांव कितें बाय? आयकना. शांती. पळया, देव तुजे कडेन उलयता. पळय, हर एकल्याचें नांव तुमी मुखार हाडया तुमचें, आनी तो तुमकां म्हणटा, पळया, शांती, भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. पळय, तुमचें नांव मुखार हाडलें तुमी. हां, हाडया. तुमकां हर एकल्याक नांवान तो म्हणटा, भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव घटाय दिता, तुका हांव वजात दिता. म्हज्या जैतेवंत उज्या हातान हांव तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. पळया, तो बरो देव तुका ताणें बसायलां. भिये नाका म्हणून. ल्हान ल्हान संगती, ल्हान ल्हान संगती, चिल्लार चिल्लार संगती न्ही. खाव जेवचें, आंखांत काडचो, भियोवचें. आनी थोडे फावटी कांय आख्खा तिके व्हडलें आयकलें जाल्यार घाबरचें. आनी कालें जाता गे म्हणा गडागडा. हां, गडगडो येवना, पूण हांगा भितर म्हाका गडगडो सुरू जालो. घाबरचें हांवें. आनी कितें जायत कोण ना, म्हाका कोण आसा कोण ना. आनीक तुवें थोडें काम सुरू केलां, कोण तापावो ना कोण ना. ताणें तुका दिता म्हणलें, आज तुजें तोंड पळोवंक तयार ना तो तिशीन पळोवन चलता. आनी अशें तुका आदार दिवचो म्हूण नाहलो, तोय तुका आदार दिना. आनी तुजी भिरांत चडल्या, तुजे भितर धडधडे चडल्यात. देखून तो म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सोबे आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव घटाय दिता, तुका हांव मजा दिता. म्हज्या जैतेवन उज्या हातान हांव तुका सांबाळटां. ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ. ಭಯಭ್ರಾಂತನಾಗಬೇಡ, ನಾನೇ ದೇವರು ನಿನಗೆ. तर कित्याक भियोवचें तुवें? कित्याक गांवचेणी ताचेर पातयणी दवरूंक जायना गे? तर ल्हान ल्हान हक्कांत काडून हांव भियोनो, पिडा तें म्हणून टेन्शन करचें. तें दवरलो देव म्हजे सोबे आसतना तुका कहली भिरांत. तो तुका सांबाळटा, तो तुका राखता. तुका कांय जायना, भिये नाका. तुजें कांय लुकसाण जावन येचें ना. हांव तुका सांबाळटा म्हणलो तो देव सतेवंत. तो फाटीं सरना, तो तें काम करता ताणें बसयल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आतां पळया, पुरो गुत्तालीत संगती तुमकां काणयोच्यो आज. नव्यो संगती नाकात. जुवांचो वांजेल 8वो अध्याय मोगाच्यानो. 8वो अध्याय. प्रद्वारान संपडली स्त्री न्ही. सकडांनी वाचलां मदें. कोणें वाचूंकूच ना, हात वयर घाल्या पळय. ताका हांव विवरण जावन सांगता. वाचलां सकडांनी वाचलां. बरें. आनी आतां पळया, हां,
पळया प्रद्वारान सापडली स्त्री तिका दर नडलें जेजू मुखार न्याय नीत कर दिवंक आनी थंयसर मोगाच्या न्हू ये जेजूक सवालां घालून म्हणटात आमचो कायदो तसो आमचो कायदो असो असल्या स्त्रियेक फात्तोर मारून जीवेशी मारी जाय हा त्या देखून थंय बायल मनशां कोण येवनात दादले मनीसच आयल्यात फातोर उडोवंक पळया गजल आनी अशें थंयसर जेजू तांकां नीट पळोवन सांगता तुमचें मोदें पळय कोणें पळय फात करूं ना ताणें पयलो फातोर मारी जाय हा ही आयकलेत म्हातारे जावन तरणाटे जावन भुरगे मुसोर थंय जावन निकळ्ळे एक एकलोत फाटल्या पांयांनी आनंदे पार गेले आतां उरली एकली मात्र तिणें लजेन मुदो जाली तिची जिणी नालिसायेची जिणी बेबिरांतेन भरली तिची जिणी आनीक खंयच्या घडये म्हजेर फातोर पडटी जावं मरोन त्या आकांतान ती आसा तोंड उक्तें करून वयर पळोवंक तिच्यान जायना तवळ एक मात्र शब्द आयकता ते खंय कोणी तुजेर अपराध मांडूंक ना गे एक सवाल आनी तें विचारिल्लें कोणें जेजून ते दळा लजेन मुदो जाल्ली मोगाच्यान बेबिरांतेन सगळीत शेवटल्ली म्हणले बरी दोळे दांपून वगत आसली ते दळा तिचे दोळे उक्ते करून पयले पोटी पळयता एका पात कर्णांतल्या मनशाक आनी तो जेजू क्रिस्त पात कर्णांतलो तिचे कडेन उलोवन आसा ना धनिया म्हणाली ती पळया कसलो आकांत कसली घडी ती आनी कसली त्या घडयेक कितें पुरो थंय जायचे आनी ते दळा पयले पोटी ती पळयता पात कर्णांतल्या एका मनशाक त्यात जेजूक आनी तवळ तोय म्हणटा हांव तुका गुन्यांवकार करना म्हणजे तुका हांव फातोर उडयना म्हणजे तिसो मोग केलो जेजून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनीक तिचे सोर अपराध जेजून ताचेर घेतले तिची लज तिची अवमर्याद आनी तिचें पातक जेजून ताचेर घेतलें आनी तिका सुडका दिली वोस आनी मुखार पातक करनाका म्हणली तर कशें जेजून तिची अवमर्याद जेजूचेर काण गेली आमी इजाया प्रवादी 53 अध्यायांत आमी तें वाचता 53 अध्याय आमी आयकया बरें करून आयकया कशें आणले निमाणे हप्त्यांत हर एका वर्सा आमी हे निगाळ करता पूण आमकां विसरोन गेलां तें आमी आयकलां तें कोण सदमांतीत आमी आयकलें तें सरस्वचो बावळो कोणाक उडावपो जाला ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो सुक्या कडल्या भुंयतल्या पाळा सारको आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली आकर्शण नातलें आमची काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली तरीगी त्या स्त्रियेन जेजूचेर नदर घाली कोणेच ताची परवा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीचो मनीस कित्या हर एकल्याची दूख ताणें ताचेर घेतली कस सोसून अणभव आसलेलो जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो
मनशांनी ताजी बेपरो केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमचे कश्ट ताणें भोगले. पळया त्या स्त्रियेचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. आनी त्या स्त्रियेचो दुखीचो भार, काळजाचो, मोतीचो आनी तिच्या माणसुगेचो सगळो गायी ताणें ताचेर घेतलो. केस्त बघून आसलोलो. ख्यास्त बघून आसलोलो तो. देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताजे विशीं चिंतले हांव. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो. अपराधा लागून आमच्या तर मोगाच्या भाव भयणीनो तिच्या मात्र न्हय, आमी केल्या सोर अपराधाचो भार ताणें ताचेर घेतलो. आमच्या पातका लागून तो चिड्डालो. आमच्या पातका लागून पळया तिची मात्र न्हय, आमच्याय पातका लागून ताजेर पडलेले केस्तीवरी आमकां शांती मेळ्ळी. पळया शांती मेळ्ळी, आमकां बरें जालें, आमकां सुटका मेळ्ळी. ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाली. ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाले. हांव मोगाच्यानो ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाले. हांव प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बोस बस पळया तर मोगाळ भाव भयणीनो ताच्या गाया वरवीं तूं आनी आमी बरे जाले. हांव एक घडी बळ दोळे धांपया. ह्या घडये आमी ताका कितली आर्गां दिल्यार, कितली ताची स्तुती केल्यार उणींत. कित्याक आमी हरी एकलोय एक ना एक रितीन पात केल्लेत मनीस आसा हांव. कित्याक ल्हान व्हड सुखी अपराध आमचे तो जाल्यात मोगाचे न्हू. तर हे सगळे अपराध जेजून ताचेर घेतल्या जाल्यार खंयच्या रितीर तुवें आनी हांवें आर्गां दिजय, कितल्या मापान स्तुती करीजय. पळया कितले आमी दिल्यार ते उणेंत तर ताका आमी आर्गां दिवंक पावो, ताची स्तुती करूंक पावो. प्रेज द लॉर्ड. तर नियाळ करया एक घडये आमचें उणेपण कितें. ह्या कुरपेच्या काळार पळय आमकां एक जिणी बदलूंक एक अवकाश आनी ती सगळी बदलली, गंतोसान घरा गेली. पळया तर उबे रावया मोगाच्या न्हू. तें आमचें अपराधाचें उणेपणाचें अण्ण जेजूच्या पांया तळा दवरया. कित्याक ताणें आपयलां कश्टतल्यान आनी वचोन वयतलो आनी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हळ्यार ताणें देखून आतां एक गीत गावन ताका आमी स्तुती करया वर्त्या मापान. संतोषान ताळयो पेटोवन पळया. गंजी उठा जेवन आमकां न्हीद येनोचो भलायकी मेळचे. तोंडार हांसू आसूं दीत, तोंडार हांसू आसूं दीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. संताप मुक्तता संतोष उपजाता उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता, कसली पिरान म्हाका ना. संताप मुक्तता संतोष उपजाता उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता, कसली पिरान म्हाका ना. वासुकून पयस पावलेली सांडून गेली हांव ती शेळी. वासुकून पयस पावलेली सांडून गेली हांव ती शेळी. सोदून म्हाका आयलोलो हिंड फाटी वेल्लोलो, सोदून म्हाका आयलोलो हिंड फाटी वेल्लोलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो, कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. संताप मुक्तता संतोष उपजाता उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता, कसली पिरान म्हाका ना. संताप मुक्तता संतोष उपजाता उल्हास भक्ता चिंतना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता, कसली पिरान म्हाका ना.
पापकांनी हांव भरलो अहंकारान दुस्पड आसलो पापकांनी हांव भरलो अहंकारान दुस्पड आसलो तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या आत्रेका तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या आत्रेका इतलो बरो जेजू म्हजो सोडवण केलोलो इतलो बरो जेजू म्हजो सोडवण केलोलो हो संताप मुक्तात संतोष उपतात उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना संताप मुक्तता संतोष उपतात उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना कसलीच भिरांत म्हाका ना कसलीच भिरांत म्हाका ना हालेलुया 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 वडा दला हालेलुया 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 मगर बाबडीनो जर कोणाक जेवणाक आनी वाक्य आसा जाल्यार जेवण थंयसर कावंटरान आसा तुमी जेवचे तुमची कुडीच्यो गरजो तितसूंक हांगासर टॉयलेट आसात उजव्या सायडीक तशेंच पिवच्या उदकाची मांडावळार आसा स्त्रियांक थंयसर आनी टॉयलेटां आसा दाव्या सायडीक त्या बिल्डिंगांत तुमी वेचे कोणाकी जेवण बाकी आसा जाल्यार गडाय करिनासतना जेवन तुमी येवचे भायर जेवणाक गेल्लीं जेवण जालां जाल्यार गडाय करिनासतना तुमी तुमच्या बांकार जाग्यार बसत जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता तुमच्याच जाग्यारच बसा दुसऱ्या जाग्यार बसनाकात कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी बायबल आनी इतर बॅगांनी परसून गेल्यांत जेवणाक तशें म्हणटा आसतना तुमच्या जाग्यारच तुमी येवन बसचे आनी सांगात येवंच परत तुमकां समेस्तां स्वागत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया आत्तां तितकेशे तोंड उक्तें करचें उणें जालें म्हणटा आतां म्हाका एक प्रेरण आयलें कीर्तन म्हाका जागयता हांगा तुमकां सांगूंक कीर्तन जावन आसा 81 वोळ 10 अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांवेंच तुका इजिप्तांतली भायर हाडली तुजें तोंड उगड हांव तें भरतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुजें तोंड उगड आनी हांव तें भरतलो कित्याक तुजे कडेन बरो ताळो ना जाल्यार हांव दितलो उतरां ना जाल्यार हांव दितलो तें तोंड उक्तें कर आनी हांव तें भरतलो बरो ताळो तुका दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी मोगाचे न्हू आमी आतां देवाच्यो बसवण्यो थोड्यो आसात त्यो क्लेम करया देवाक अर्गां दिया होगळाप दिया ताची स्तुती करया हालेलुया हालेलुया पावना ताळो हालेलुया 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 पळया कीर्तन 113 वोळ 9 अशें म्हणटा वाजडे स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष बरयत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता पळया देवाची बसवणी वाजड्या स्त्रियेक अशी भुरग्या बाळांची संतोष बरयता आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करून दिता प्रेज द लॉर्ड तिच्या घरांत म्हळ्यार कित्या पळया पयलेंच्या काळार स्त्री वांसदी म्हूण आसल्यार तिका कुळारा धाडटले जो देवाच्या काळार
देखून ना तांकां तांच्यात घरा वांसडेनी ते भुरग्यांची आवय करतलो म्हणून तर तसली बसवणी देवान दिल्ली किर्तनद्वारे. आनी आतां निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचया अध्याय 23 ಓಳು 25 23 25 ऐका बरं ऐका ऐका. तुम्ही सरस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची पळया तुम्ही तुमच्या सुरेशपरा देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. केदळा देवाक आमी अर्गां दिल्या वेळार ताची स्तुती केल्या वेळार पिडा तुमचे तावन पयस करतलो. तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना. पळया तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना म्हणटा. आणि तांच्या पैकी कोणूच वांजडी उरची ना. तांच्या पैकी कोणूच वांसडी म्हूण उरची नात भुरगीं नातली म्हणून उरची नात. हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पळया मोगाच्यानो आयकली ते उतरां कसली बसवणी देवाची. तर तो देव पोडकिरो न्ही, तो सतेवंत देव पोटी उलयना, तो तें दिता. तर आमी क्लेम करया तें. तर आयच्या दिसा कोणा भुरगीं बाळां नात, आशेतात, नोयना करतात, मागणी करतात, ताका आमी अर्गां दिवया. फकत अर्गां दिवया आयच्या दिसा. सांगा समर्पण दिया. हांव जावंक पुरो कुटुंबान तुमच्या, जावंक पुरो शेजारा सयऱ्या मोदें. तर तांचोय उडास काडन तांची नांवां सोम्याक सांगया आमी आनी तांचे खातीर आमी अर्गां दिवया. कित्याक त्या वरवीं तें बरेंपण तांकां लाबोवन दी मोगाच्यानो. कित्याक तांकांय गरज आसा, गरज आसा आमच्या मागण्याची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी एक बसवणी पळया. आमी सगळ्यांक हें गरज. गिमसिले दीस आयल्यात आनी थोड्या दिसांनी आमी आमकां पिवंक उदक ना, तोटाक उदक ना, गाद्यांक उदक ना, बोरवेलां कितलीं काडल्या री म्हाका उदक ना. अशेलें खंतीचें एक वातावरण थोड्या दिसांनी सगळ्यांक येता. थोड्याक मात्र दाराळ उदका सोडल्यार 90% एबाव उदकाचो तात्वारूच आसा मोगाच्यानो. थोड्यांनी मस्त मस्त बोरवेलां काडली आहात, उदक मेळोवं ना. उदक मेळोवं ना. उदक जायचे देखून आमी अर्गां दिवया. तो देव सतेवंत कितें म्हणटा पळया ती बसवणी ताची. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 अध्याय 18 ओळ वाचता. ऐका बरें कर. पाड पडुल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळसें करतलो. पळया पाड पडुल्या उंच गुडे, उंच जाग्यांनी म्हळ्यार उंच गुडे आराण्यांनी पुरा कितें आसा थंयसर हांव न्हंयो वळसें करतलो. आनी फालक्यांनी जरी पुटशें करतलो. हांव आराणे एक तळें करतलो आनी गुडे सुके भुंयत उदकाच्यो झरी वरयतलो. पळया उदकाच्यो झरी वळयतलो. तर आतां एक ल्हानशें सवाल तुमचे कडेन. हांगा आमी मस्त जाण आसा. असलो तात्वार आमकां जाला. देवाची बसवणी आज आमी आयकली. बरें करून ध्यान करया. तें घरा वचून परतून परतून वाचया, परतून परतून ध्यान कर म्हणया आनी मागया देवाक अर्गां दिया. कित्याक उदक मेळना? मेळटा. पळय हांगा आसल्या पैकी 10 बोरवेलाच्या वरवीं चड जाल्लीं कोणाची आहात? 10 बोरवेल काडल्यांत मागीर उदक ना. तितलीं कोणाची नात. 9, 8,
7 कोणी नात तर तुम्ही उदाक दराळ उदाक घाललेत 6 सो बोरवेला काढल्यात उदाना कोणी नात 5 कोणी नात 4 पळ्या कोणे 4 काढल्यात बोरवेलांत काढणार हांगा सकडां दराळ उदाका 3 पळ्या कोणी असल्या हात वयर घाल्या हां उदाक ना बोरवेलां काढल्यांत 2 3 या 3 उदाना कोणा हां आनी हांव एकलो 9 बोरवेलां म्हजी जाली 9 बोरवेलां आनी तातूंत धूळ उपतली पात्राचो पिठो मात उपतलो पावडर उदाना ते दळा देवाक हांवें दुरसोचें की हांव बेजार पावलां की हांव बेजारत पावोना देवाक हांवें दुरसोवना व्हडली एक भुमी काडी येती त्या पयशांनी मागीर आनी कोण एकलो आयलो ताणें उदक दाखयलें ते दळा तें 10वें बोरवेल पोरू मेयांत पावस येवच्या 2 दिसां पयलीं 8 दिसां पयलें जाल्यार मेळ्ळें ते दळा कोणच्या पयलें हांव थंय गेलो आनी थंयसर एक मागणें केलें आनी ती सुवात गुड्डायली सोम्या जेजू तुज्या नांवान हांव गुड्डायतां मागीर सोम्या कडेन सांगलें म्हाका उदक दी म्हण हांवें मागोवना हांवें मागलें इतल्यांत सोम्या जेजू आतां हें 10वें बोरवेल उदकाची गरज आसा आमी हें काडूंक येता हांव पूण ह्या 10व्या बोरवेलांती म्हाका उदक मेळ्ळें ना जाल्यार हांव तुजेर बावार्थ सांडिना हांव बेजार जायना आनी हांव संतोश भरीत काळजानंत सांगता म्हळें आनी बोरवेल काडलें म्हाका जाय पुरतें उदक मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर तो देव बसयल्लो तो दिता पळय म्हजी परिक्षाय जाल्या त्या विशयांत केदळत भिरांत करूंक ना बावार्थ सांडोवंक ना पिंतीसपण आदारूंक ना तो देव दिता जाय पुरतें उदक ताणें दिलें 10व्या बोरवेलांत ताका आसात जालें खंयचेंच ना मोगाचें न्हू देखून आमी ताका अर्गां दिसय हालेलुया हालेलुया तर हें उडास दवरया बरें कर तुमी घरा वचून वाचया तें इजाया प्रवादी 40 अध्याय 18वी ओळ वाचया मस्तपटी म्हणया उदक काडटना बांय काडटना बोरवेल काडटना ही मागणी म्हणून देवाक अर्गां दिवन आमी काडया पळया थंय अजाप घडतलें उबें रावया देवाक अर्गां दिवया ताणें आमचेर ओतुल्ल्या आशिर्वादा खातीर ताका दिवन वचुया हालेलुया 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 ताळयो पेटून संतोषान Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बसया मग जाणू पुरो जाता गे पुरो जाल्यार टॉनिक आमचे कडेन कोणा आसोंकूच तूं येना पळय तांचे लाग गुळी आमचे कडेन आसो येता न्ही हां आतां जेजून थोडी अजापां गेली आहात ती अजापां आमी पळोवया
जू हांव सवांजेलय 6वो अध्याय जू हांव सवांजेलय 6वो अध्याय जेजून उंड्याचें अजाप केल्लें मासल्याचें अजाप केल्लें आनीक येपटीक अशें घडलें मोगाच्यान आमी आंतरीक गूण करची रेतीर म्हणजे इन्नर हिलींग रेतीर म्हयन्याक हेपटी दिवन आसलें हांव फातिमा ध्यान मंदिरांत ती कोरोना मागीर बंद पडल्या आनी आतां थंयसर एक भयण आयिल्ली त्या रेतीर एक बहुत शिकपी आनीक इतल्यो डिग्री आल्यो तिचे कडेन कशी आयली म्हूण गोतू ना ओट्टूक थंय आयल्या आनीक आर्गां स्तुती करतना तिचे सावाल आमचो देव मोनो गी फाटल्यान घाल्या म्हणोजे देव खेप्पो गी ताका आयकना गी हात काल्या उबारीचे हा बरी गजाल मो आनीक हात उबारन आर्गां दिया म्हणटाना ही भयण हात उबे घालनातली बरें आनीक अशें एक दीस गेलो 2 दीस गेले हात वयर घालना आर्गां दिना ही डिग्रीत उलयता आनी देजूचें उतर म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा वच तुज्या कुडाक आनी दांप दारां बागलां आनी तूं कितें करताय पळयल्लो देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण ती म्हणटा म्हळ्यार पवित्र पुस्तकार बरयलां पूण ही रुमाक गेल्यार आतां तूं कोल्ला जाल्यार देवान आशिर्वाद कशें घालचें मोगाचें न्हू तुमी सांगा तोंड उक्तें करना जाल्यार ताका आर्गां दिना जाल्यार कशें देवान आर्गां हें तुजेर आनी म्हजेर बेसांव घालचें बरें अशें हरी एक दीस हें कर न्हू एकल्याक तोंड दाबोवन घेता न्हू आमचे कडेन एक सिस्टर आली आनी तिसऱ्या दिसा म्हजी सर्ती हांवें थंय आर्गां होगळा दिसय सोलोन रोज तें आनी त्या दीस म्हाका सिस्टरीन सांगलें उरलें आनी सांगलें ती एक भयण अशी अशी खंय गेल्यार फाटीन जाप दिता तिके पळय सांबाळ म्हण ओडणी तो आसा न्ही पळयतलो आमकां काल्याक ती परा खंत तो देव दिंबी घाली हांवें आनी मागलें सोम्या जेजू आयच्या दिसा त्या भयणीक तुज्या पांया तळा समर्पण दिता तर आज खंयचें उतर हांवें खाणगेचें आर्गां होगळापाक आनी तुका स्तुती करूंक पळय ताणें प्रेरीत केलें म्हाका सोम्यान जू वंसो वांजेल 6वो अध्याय उंड्याचें अजाप मासलेचें अजाप हें ध्यान करया म्हणून बरें आनी थंयसर आमी सुरू केलें करता आतां एक वाशेत गी हां आमी बरें गण आयका त्यानंतर जेजू गलिल्याचो सरोवर उतरून पेल्या ताडी गेलो व्हड एक लोकां जमा ताच्या फाटल्यान वेतालो व्हड एक लोकां जमा मेजूंक आसात तितलो लोकां जमा ताच्या फाटल्यान येतलो कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असेऱ्यां तांणी पळयल्ली जेजू एक दोंगरा चडलो आनी आपल्या शिश्यां सांगता थंय बसलो जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणा ससली येतलो ते पळय दिश्ट लावन पळयतना व्हड एक लोकां जमो आपले समोर हां ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें इतल्या लोकांक कांवच्या उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे फिलिपान जाप दिली इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पोवशिनात तवल ताज्या शिश्यां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रेत सांगी लागलो हांगा कोण एका भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो खंय पुरो हां ह्या पक्षी केरेंतले उंडे पावचे नात मुल्की तावन हाडया किन्नी तावन हाडया बिद्रां तावन हाडया कोडयाळ तावन हाडल्या हाळ्यांगडी मुखार वचून हाडया म्हळ्यार पावचे नात आतां तांकां सांगलें लोकांक बसया दादले मनीस सुमार 5000 आसले तरी तांकां सगळ्यांक बसोंक धरणे तण जायते आसले जेजून उंडे घेतले आनी
देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक म्हटले, उंडे घेतले आणि देवाक अर्गां दिवन हा तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. तेच बरे मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड ददोशी जेवले. सक्कडी दोशी जेवले मगाचे न्हू. तांचे पोटभर जेवण जाताच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. कांयच पाड करनाका. प्रेज द लॉर्ड. पळया आतां जेवण जाताच 500 उंड्याचे उरलेले कुटके तांणी एकठांय केले आणि 12 दाली भरली. पळया कितले उंडे आहले मगाचे न्हू. 5 उंडे मासल्यो 2 आनी उरली कितली जाली 5 12. आनी अशें थंयसर ही आग्रां होगळापाची रीत सोलोवन व्हरतना आमी विचारलें, भयणी तुज्यान वाचयत गी हें वाचप जायत म्हणाली. सुडसुडीत वाचूंक सुरू केलें तिणें आनी ती पुरा बरेंकन वाचता. आनी खंय दळा ती पावली गे 5 उंडे जेजून घेतले आनी ते काले केले मयली. जेजून आर्गां दिलीं आनी विचारलें हांवें, तर भयणी आर्गां कित्याक दिजय. आनी आतां पळया आर्गां कित्याक दिजय म्हणली भयण. त्यात एका उतरांत बदलोन जाले. आनी आतां ती म्हणटा, तिका विचारलें आर्गां दिल्ले वरवीं कितें जालें भयणी थंय. अर्गां दिल्ले वरवीं अजाप घडलें. थंय बडती आयली, उंडे धाराळ जाले आनी मासल्योय धाराळ जाल्यो. सकड लोकां पावले, कितले बरोवन काडले भयणी 12 जालीं. तर आमी आर्गां कित्याक दिसय बाय. आनी ती आतां जाप दिता, आतां सवाल ना तिचें. त्याच घडये बदलली ती आनी आतां म्हणटा आर्गां दिल्ले वरवीं थंय बडती आयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून मोगाचे न्हू आमी देवाक आर्गां दिवची म्हळ्यार आमी देवाक देवान दिल्ल्यांतलें ताका दिवचें. देखून आमचे मालगडे गायन पयलें वासरूंक घाल्लें पयलें जें दूद हाडून हांगा आल्तारीक भेटयतले पाद्र्या पिये. देखून हांवें चिंतूंक न्हय, हांवें कहल्याक पाद्र्या पावून दूद दिचें, तो मोठो जायत. तें तुजें आनी म्हजें काम न्हय. सोडू तुका देवान दिल्ल्यांतलें थंय भेटोवचें. त्या देखून हांव आज भेटयना, म्हाका लज भोगता. देखून म्हज्यो गायो गोड्डू जाल्यात. देखून म्हज्यो गायो सोमा दूद दिनात भेंड जाल्यार. देखून मुजेर बडती येना. हांवें माड लायिल्ले, हांव बोंडे कोणायकी दिना, या आई गरजे काडणी दिना, या तसो आयवाजी घालना. देखून हांवें पियेजे म्हणून लायिल्ले माड बोंडे जाल्यात. म्हजे मुखार मांकोड पियोनात. न्हीद पडल्या गी, बेजार पावतात गी. हांव काय रयलां सोडटा हिंगा वय गे. हां कित्याक आमी देवाक दिवचें दिवना. देवाक दिवचें म्हळ्यार हाका आर्गां दिवचीं आमी. आनीक हांगासर आमी तो इस्माल असो कोंडो भोंवडायतना मोगाचे न्हू थंयसर आमी त्या खंडाक कितें घालीचें गी तेंय घालिना. तर कशें मुजेर बेसांव पडचें. पाद्र्या खेदाळाय पयशे पयशे पयशे. तुवें रीण काणान दिवंक नजो. रीण काणान दिनाका. देवान तुका दिल्ल्यांतलें मात्र दी. तुका उणें जावचें ना. उणें जावचें ना. तुका बरोवन येतलें. तर त्या खालची सवें आमी कितें भेटोवन दिता ती आमची देणी, ती आमचे कश्ट, खंयची बेजारायो आनी कितें बरो देवान आमकां दिलां तें आमी भेटोवन दिता. कित्याक ताचेर बेसांव पडोचें आनी तें बेसांव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक मेळटलें. त्या देखून आमकां बेसांव पडना. आमच्या भुमीन जाल्लें थंयसर पाल येना, तें मुदो जाता, किडीन खाता, आनी कितें जाता आनी कितें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी इस्माल असो कोंडो भोंवडायतना ताका आमी आमच्या तांकीचें घालचें. रीण आनी कोणी घालनाका थंय. तें गरज ना. पाद्र्या बरो जाता ती खंत तुजी न्ही, तूं बरो जाताय. देवान बेसांव घालचें तुजेर आनी म्हजेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हां
आतां समजलें की देवाक आमी अर्गां दिवचीं म्हळ्यार देवान दिल्ल्यांतलें ताका दिवचें आमी तें दिजयत तें दिल्ले वरवीं तूं आनी हांव दुबळे जायना दाराळ मापान जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया एक दीस आमगेर एक बायल मनशां आयली आनी म्हणाली म्हज्या दुयेक काजर क्रिस्तांव आनी म्हाका इल्लें नाल्ल दी म्हणून तिका हांवें सांगलें हळे वो थंय गोणी आसा गोणी थंय नाल्ल आसात तुका कितले जाय तितले व्हर म्हळें न्ही तूं कांडी हांवें म्हळें न्ही तुका कितले जाय तितले काड आनी व्हर तिणें कितले येल्यात म्हण हांव मेजूं ना तिका मेजून हांवें दिवना तिका जाय परते तिणें येले थोड्या दिसांनी निकले येयली तिकाय तशेंत म्हळें हळे थंय आसात ते काड आनी व्हर तुका जाय तितले काड आनी व्हर तिणें तशेंत गेलें त्या वर्सा आमकां नाल्ल उणें जावनात राशीर हरशेच्या वरणी चड नाल्ल ते खंय तावन आयले हांव नेणा ते कोणें लेख केले कोणें हिसून थंय घाल्ले तेंय हांव नेणा अजापां घडटात मोगाच्या न्हू हें हांवें पळयल्लें तशी समार अजापां ह्या बसवणेची म्हजे थंय जाल्यांत हें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबे रावया देवाक आमी अर्गां दिवया देव तो खाकुळदार देव तो मोगाळ तुजो आनी म्हजो मोग करचो देव तुका आनी म्हाका सोडून घालना देखून ताणें म्हळां भिये नाका हांव तुजे सभे आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय आतां एक किर्तन देवाक स्तुती करचें गायनां गावचीं देवाक अर्घ्यां दिया आमी पुरो जालें हां संतोशान आसो ना तूं तोंडार अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया कुशीन आमचे दोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे आयकता पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्घाता कसता सजना उपकारता सोबा उडया देखून अर्घाता कसता सजना उपकारता सोबा उडया अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया इस्रायेलाचो देव खंडित दारा विस्तार परजैताचे केरी साडिना इस्रायेलाचो देव खंडित दारा विस्तार परजैताचे केरी साडिना देखून अर्घाता कसता सजना उलगाता सोबा उडया देखून अर्घाता कसता सजना उपकारता सोबा उडया अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया अर्घां दिवया
आमी सुम्या करसिया मैमेठाचे आमी गितां गावया. बरे भेटून आमच्या सम्यक आमी दिन वाचूय. आमचो समी सर्गा संवसार असो दई आमकां आदार दिवचो, आमकां संगात दिवचो देव. महिमे बरी देव ह्या सगळ्या रात्री आमकां बेसांवांनी भरसो, आमची मागणी आयकोनसो, आमकां कृपेन भरसो आनी आमकां सदांच आशिर्वादांनी नेटोवचो देव आमचे मदें आसा. हे देवाची स्तुती करया, हे देवा वाखाणया, हे देवाची, ह्या देवाच्या नावाची स्तुती करून आमी अर्सून गावया. तासो विश्वासी मोक्ष धाकटा आमकां पयलो समी आमकां सांबाळटा. तासो विश्वासी मोसेस धाकटा आमकां पयलो समी आमकां सांबाळटा. नरकाता कसच नासच ना उपकारताचो बावुळया. नरकाता कसच नासच ना उपकारताचो बावुळया. दिव्या आमी सुम्या करसिया मैमेठाचे आमी गितां गावया. दुर्गा दिव्या आमी सुम्या करसिया नाले बेटो आमी गितां गावया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया 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 हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया 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 आमेन 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 हल्लेलुया 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 सगळ्या काळचं उलं मारा. आमच्या समी तुमच्या मागण्या ऐकता, तुमची बाबा ऐकता, तुमका बेसावाणी करता. तो तुमचो देव, तो म्हणता हांव तुमचो देव, भिये नकात हांव तुमचो देव, हांव तुमकां सांबाळचो देव, तुका राखचो देव, बसचो देव, तुका बेसावाणी भरचो देव, तुका जा महिमा, तुका जा वरदान. ओके हालेलुया उजव्या हातान हांव तुका उखल धरता, तुज्या उजव्या हातान हांव तुका सांबाळ धरता, तुज्या उजव्या हातान तुका उखल धरता, तुका आदार दिता, सकत दिता, बाळ दिता म्हणलो देव आमकां आदार दिता. उलो मारा सम्या मवत्तम उलो मारा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हां आता तुमच्या सायडीन आल्या न्हीद पडल्या पळय, ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन ना न्ही तुमकां येवना न्ही. हां तर आमचे हात अशे उबारया त्या सर्वेस्परा देवाक त्रिएक देवाक ताळयो भेटून, कित्याक तो आमचे मदें आसा, आमकां आयकता, आमची मागणी स्विकार करता आनी आमचेर आशिर्वाद घालता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बशा. आनी आतां धर्मदूताची कृत्या हा वस्वार 16 वोळ 25 आम्ही ऐकूया. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागण्या करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाचसाने एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्यादच आल्ली. तक्षणच दरवाटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडल्यो. पळया बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडल्यो.
बंदिशाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिशाळेचे दरवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सक्कट सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करचार आसलो. तितल्यार पावलान ओडल्या तळान बोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट कर घेनाका, आमी सक्कट हांगाच आसा. बंदिशाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड आलेलो आनी भितर धांवन तरतरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपणान तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय? मानेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर, केवळ तूं बचाव जातलो, तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. घराणें बाचाव जातलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्थान घेतलें. अशें अजाप गरजे की मोगाच्यानो पळया, पावल आनी सिलास देवाचें उतर परगट करून आसले आनी अशें लोक सगळो तांची शिकोवण आयकतलो आनी तांचे थंय परततलो. हें शास्त्रांक आनी फारिजेवांक जायनातलें. देखून तांकां पावलाक आनी सिलासाक धरून बंदेंत घालीचें म्हूण हुकूम जाली. बंदेंत घालें आनी ते बंदेंत अश्यो त्यो सांकळी तांकां आलोवंक सयत थंय अवकाश ना. तांकां मात्र न्ही उरले बंदिवानी थंय आसात. सगळ्यांक सांकळी घाल्ले बंदिवान. आनीक हांचे मोदें पण हे खुनीकार न्ही, हे लुटकार न्ही, अन्याय केल्ले न्ही, थरगी कठीण गुन्यांव केल्ल्या मोदें तांचे बरीच हांकां सांकळी बांदून पिचार केल्लें. बंदिवान जावन आसले हे. आनी आतां थंय सरी वगत नात हे. न्हीद पडोवना तांकां. आमी चिंचे नाका तांकां पिंताचे उपाद्र आसले कोण ना म्हूण ना. त्या कश्टांत ती देवाक अर्गां दितले ते. त्या मोदेण्याच्या राती देवाक अर्गां स्तुती भेटयतले, देवाची स्तुती करतले. पळय आनी इल्ल्या वेळान हांगा हे आमचे मोदें 12 जावंक पुरो, 1 वर जावंक पुरो, मोद्यान राती आमी देवाक अर्गां भेटयता. देव आमची मागणी आयकता. आनी तांणी अर्गां स्तुती भेटयत आसतना एकाच साणें भुंय काम जाल्लें बरी जाली. सोब्द जालो थंय. तें सगळें बिल्डींग ताल्लें आनीक तांच्यो सांकळी तुटल्यो. तांच्यो मात्र न्हय, तांचे संगता आशिल्ल्या हेर बंदिवानाच्योय सांकळी तुटल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्यानो त्यो सांकळी हांच्यो मात्र तुटोवच्यो आसल्यो न्ही आनी मात्र अर्गां दिल्लीं, स्तुती केली. तर ह्या अर्गां स्तुतीची सकत इतली गे मोगाच्यानो, तांची मात्र न्हय हेरांच्योय सांकळी तुटल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमच्याय अर्गां स्तुतेच्यो ती सकत इतली आसत जैगी आमच्या घरांत ती पळया मागण्याक सांगता मेळनात, सांगल्लें आयकनात, तांच्योय सांकळी तुटून पडो जाय. त्या देखून आमी अर्गां दिवया. सांकळी आसात मोगाच्यानो. हांव आनी तूं हांगा आयल्या वय, घरचीं सकडां येवना जावंक पुरो. सांकळी आसले मनशां घरांनी आसात,
वेळार घरा येनात एकलो दोग मागण्या बसल्यार एकलो न्हावंक गेला, एकलो कंप्युटर रूमांत, एकल्या फाल्यां एग्जाम म्हण तूं हांगा येना. पळो तो देव बरे मार्कान पास जावची कृपा दिवचो देव ताका दिवंक वेळ ना. आमी वाचता पळया ह्यो सांगली तुटून पडत जाय आमच्या कुटुंबांतल्यो. फकत हांवें आनी तुवें बरें जाल्यार पावना, ताणीय बरें जायचंय. प्रेज द लॉर्ड. देखून आयच्या दिसा पळया आमी आतां अर्गां स्तुती पठयतना तांकां समर्पण दिया, तांच्योय सांगली तुटून पडोवन दीत. प्रेज द लॉर्ड. आसात गे सांगली आमगेर कोणी सांगूंक वचना तांकां. आसात गे, आसात गे, आसात गे, तुटून पडोवन दीत. मागीर आमी पडटल्योच. आनी आतां थंयसर अजाप घडलें. तो बंदिवानाचो अधिकारी न्हीद काडटलो. ह्या भुंयी काम जाल्ल्यांत ताची न्हीद सुटली. भियेलो तो कितें जालें गाय. आनीक लायट पेटाय म्हळें ताणें. कोले लायट, चिमणे तेलाचे लायट. आनीक थंयसर इलेक्ट्रिसिटी नासतली मोगाचे न्हू आसले ना. आमच्या गांवांत आसले 50 वर्सां पयलीं लांपी हांव गॅस लायट आनी पुरा पेटयतले आमी सांजेर. अशें उजवाड अडयलो पळयतना एकलोय वचोना. आतां अधिकाऱ्यान पळोवना कितले जाण आसात कितले जाण नात. तो भियेलो. कित्याक भियेलो. थंयसर कठीण शिक्षा दिवची आसली. जर तर सुकोवन गेल्यार ताका ते अधिकाऱ्याक पयले शिक्षा दितले, फाशीत दितले. देखून हांवें वाचून कितें प्रयोजन. सगळे धांवल्यात आसतले. तो ताकाच लगड काडूंक तालवार उखलता. आनी पावलाक कळ्ळें पळया कितली मागण्याची सकत ताका कळ्ळें. हांगा सांकली सुटल्यात पूण आमी कोणी धांवनात. तो म्हणटा तुकाच वायट करून घेनाका, आमी कोणी धांवूं ना हांगाच आसा हांव. कित्याक तांचेर त्या पवित्रत्म्याच्यो सांगली पडुल्ल्यो. तांकां धांवूंक जावना, तांकां भिरांत आतां भोगूं ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्यान असल्यो कसल्या नमुन्याच्यो सांगली तुजेर आसात. आतां उडासा काड. जावं पुरो रिणाच्यो सांगली. तुज्या घरांत समाधान ना तोल्यो सांगली. तुज्या घरांत आनी खंयच्याय रितीच्यो अर्थीक संकश्ट, पिडेचे संकश्ट, नाना रितीचे कोर्ट केसी संकश्ट, त्यो सगळ्यो सांगली तुटून पडोवन दीत. तो देव तुका आनी म्हाका कुमो करूं दी. आमच्यो सांगली तुटून पडचे जाल्यार आमी अर्गां स्तुती दिजय. थंय तांच्यो सांगली तुटून पडचे जाल्यार तांणी अर्गां स्तुती दिल्ली आनी हांगा आमी दिजय मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हां हें आमचें थंय गरजेत. ते दळा आमकां सुडका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी आतां थंयसर कितें घडलें. आतां तो अधिकारी येवन पळयतना हे सगळे हांगाच आसात. तूं आतां भिरांतेन बरोवन पावलाच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा बादशाव जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय. देखून पावलान दिल्ली जाप सगळ्यांक गोता गे तुमकां. काल म्हणलें ताणें सगळें जेजूचेर भरवसो आनी भरवसो दवर. ते दळा तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. तूं आनीक हांव बचाव जाल्यार मात पावना. आमच्या घरांत जाल्यो सांगली तुटून पडो जाय. देखून तुवें आनी हांवें अखंड बावर्त ह्या जेजूचेर दवरी जाय. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून आमी आत्तां ध्यान केलें ती केवडलो. भिये नाका, हांव तुजें सवें आसा. घाबर नाका, हांव तुजो देव. तुका हांव घटाय दितां, तुका हांव मजा दितां. म्हज्या जैतेवंत उज्या हातान हांव तुका सांबाळटा म्हणलो देव. सतेवंत तुका आनी म्हाका सांबाळटा. आमच्यो संगळी तुटून पडटात. तर उबे रावया गे, ताका अर्गां दिवया गे आमी. आमी कितल्यो आगळां स्तुती दिल्यार त्यो उणेंत मोगाच्यान उणेंत. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका होगलाप तुका सुम्या जेजू. तुका सुम्या जेजू.
आराधन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हो तुका सुम्या जेजू सुटका दिल्या खातीर आमकां सुटका दिल्या खातीर सुटका दिल्या खातीर आमकां सुटका दिल्या खातीर बाचावी केल्ल्या खातीर तोंड उक्तें कर म्हणया आमकां राखून वेल्ल्या खातीर आमकां राखून वेल्ल्या खातीर कुटुंबा खातीर आमी तुका अर्घां दिता आमी तुका अर्घां दिता तुजी स्तुती करता आमी तुजी स्तुती करता सोबी म्हूण तूं वळखता एकलोच सोबी म्हूण आमी वळखता तुजें नांव तुजें नांव तुज्या जिबेचेर म्हज्या जिबेचेर म्हज्या वोंटाचेर काळजाचेर म्हज्या वोंटाचेर मोतीचेर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या काळजान तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुका जावं दी अर्घां होगलापो वंदव मान स्तुती आता सदां सकाळ हालेलुया 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 Bless the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. मोगा जनो ताणी अर्घां दिले ताणी स्तुती केली कितल्या वेळार मोद्यानेर निगे हां हांगा आमचे पैकी कोण गे आसात न्ही मोद्यानेर उठची मागण्याक कोण पळया कोणी असल्यार रात वयर बरेत पळया सोमाव करुयात हां आसात मोद्यानेर उठोन मागतात तशें जाल्यार उरल्यांनी आमी एक नदर घालची आमच्या जिणेचेर तर ती मोद्यानेर कित्या उठतात तांकां न्हीद पडना गे पिंताचे उपाद रात गे तांकां पळय हांवी मोद्यानेर उठ्ठा पिंताचे उपाद्र न्ही ते देवान दिल्ली कुरपा ती आमकां हेरांचे खातीर विनवणी करचे म्हणून ताणें दिवचो अवकाश आनी तो एक भोव आपिरबायचो वेळ मोगाचो न्हू आमच्या जिणेंत देखून ते दळा आमी उठोन मागणें केलें म्हणटेत आमची न्हीद पाड जायना आमचो जीव पाड जायना ती देवान दिवची कुरपा ती सगळ्यांक आसल्यार बरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तसली कुरपा आमी मागया ती जाय आमकां ती जाय एक दीस 2 दीस 2 वर्सां हांव कितलीं वर्सां जावन उठां हे म्हज्या कुटुंबाच्या कोणाक गोतू ना आतां तुमकां कळ्ळें वय कितलीं वर्सां जावन जीव पाड जाला भलायकी पाड जाला काही ना आपोर बाय बगता आनी ते दळा त्या वेळार मोगाचे न्हू उडास दवरया आमी आमच्या दुस्मानाक आमी बक्षिजे पयल्लें आनीक तो वळ तुका सोमिंत ता पवित्र आत्मंत तुका जागयता थोडे फाटी कोणाची नांवां तुज्या मोतीक येतात तुवें मागणें करतना तांचे खातीर मागया मोगाचे न्हू कित्याक गरज आसा म्हणून देव ती देणी तुका आनी म्हाका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कळ्ळें गे पळया ही देणी खातीर मागा ही बरी देणी वायटाक न्ही ती बऱ्याक आनी भोव आपुरबाय जाता कसलेंत आमकां बाधक येना तातूं कसलेंत बाधक येना सांकळी तुटोन पडो जाय हां पुरो जालें ना न्ही हां खंय पुरो जालां कोणाक पळय म्हाका कोणें हातू केलो दिसना ताका वखद आमचे कडेन पुरो जाल्यांक टॉनीक कडवा हां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे महिमे येसुवे स्तुती येसुवे जयकारा येसुवे नमना हालेलुया 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 हालेलुया
तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोह करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोह करता मुझो जीव आस्था तुझ्या राजात पावता पर्या मुझो जीव आस्था तुझ्या राजात पावता पर्या तुम्ही या तुझ्या राजात पावता पर्या तुम्ही या तुझ्या राजात पावता पर्या दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या शक्तीन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या शक्तीन हांव गायता तुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या तुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोह करता सगळे देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोह करता जेव्हा बरी तुझी स्तुती करता समया कितले कष्ट तर गायले जाल्यार तुझ्या बाबार तू ताणें सांडलो ना कष्ट नुकसान ताका मारले जाल्यार ताचे ताणें विश्वास तुजेर आसलो खणलो ना त्या आनी ह्या जॉबान तुजी निरंतर स्तुती केली समया तुका वाखणणी केली तुका अर्गां दिली तशेंच दाविदानी जायते कश्टान वर आतां गायले जायती झुजां झुजोंक पडली जाल्यार तूं ताचे बगले कसाय म्हण ताका कळ्ळें समया देखून ताणें निरंतर स्तुती केली जायती किर्तनां ताणें बरयलीं ह्या किर्तनां गायनांनी तुजी निरंतर स्तुती केली त्या किर्तन सवय आमी तुजी स्तुती करता समया तुका वाखणटा तुका नावाडटा आनी स्तुती करून गायता हांव जेव्हा बरी हांव स्तुती करता जेव्हा बरी हांव स्तुती करता म्हजो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या तुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोह करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोह करता तुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या तुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजात पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजात पावता पर्या हालेलुया 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 बोलो मला देवा हालेलुया 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 हर गांधी जगलांचे द्वारा गांधी सगळ्या काळ संबंधित समय तुका महिमा तुका समाराधा तुका होगला समया तुझ्या सगळ्या रात्री तुझा आशीर्वाद कर पुढे येऊन सगळे घडयेचे तुझो आशीर्वाद कर तुझी कृपेची दैवी सगळं तू आम्हा हरियाने अनुभव करू आमकां कृपा लाभय सगळं लाभय समया तुझं दास आमच्या संगत आसाय तू आमचो देव आमकां सणून घाली नाही आमकां आदार दिताय बसताय सांभाळताय तुझ्या उजव्या हातान आमकां कुंदन सांभाळताय तुका महिमा तुका जवाराधान होगला शदल बला 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 हालेलुया 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 Berkat tugas semian Yesus, Oglam tugas semian Yesus, Aradan tugas semian. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kerja bawah dino, angkat sedih amji dog bawah sat.
फाटल्या 7 वरांतावन निदळ पर्यंत तांणी देवासोय आमकां सुमकोंकू आदार दिलो. भाऊ हांगासर जोकीम पिंटो आसा थंयसर तुमी जाणात आनी तो आमच्या सगळ्यात सकाळी पर्यंत आसतलो. भाऊ जोकीम पिंटो तुमी जाणात टॅक्स इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटांत तो एक ऑफिसर जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा. कस्टम ऑफिसर जावन एअरपोर्टांत आमच्या कोडयाळ तशेंच जायत्या गांवांनी ताणें सेवा दिल्ली आसा. आनी जायतो नांवार्थीक मनीस तो आनी ताचो भावूय व्हडलो नांवार्थीक मनीस निरोडेसो. सेंट झेवियर स्कूल कॉलेजीस पर तांचे आसात. रायन इंटरनॅशनल स्कूल्स पर आसात तांचे रायन इंटरनॅशनल स्कूल्स आनी सेंट झेवियर्स आनी पर तांची इस्कलां आसात. जायत्यो कॉलेजी आसात व्हडले ते जाल्यारय सम्यक तांचें जिवीत समर्पण दितात. आज हांगासर सगळी ताची जिवीत फाटल्या 30-40 वर्सांतावन ह्या सम्या फाटल्यान ताणें दिल्लें आसा. कितले जण कस्टम्स ऑफिसर तो सेवा दिता आसतना स्विच ऑफ करा, माईक ऑफ करा, दोनी ऑफ करा. थंयसर कितल्या जाणांनी तांकां आपणाक सोडा लॉन्स दिता म्हळ्यार देवाच्या कामान आमकां कांयच नाका, आमी तें काण घेना, आमी तें करूंक करना म्हणून निश्ठावंत जावन 1 रुपया कोणाचो लॉन्स काण घेनासतना आसा तशें निती प्रकारान चल्लेले आमचो भाऊ जोकीम तुका आमी अभिनंदन पळयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या बेंगलोरांत आनी सगळ्यांनी तो कॅरिझमॅटीक संचलन असो तो चेअरमॅन जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा आनी जंय तो आउट केल्लो आसा. आमचो भाऊ फेलिक्स हांव ल्हानतावन पळयता ताकोड्यांत त्या वळतावन देवाचें उतर प्रगट करच्यांत आमचो भाऊ फेलिक्स मुसलो वर्ग असो म्हण येत. तांणी दोगांनी थियोलॉजी केल्या आमच्या सेमिनेरींत थियोलॉजी शिकप थंय शिकल्यात. बायबल कोर्स तांणी केला आनी अशें आसतना हांव पळयतालो हांव सेमिनेरीच्या पयलीं भाऊ फेलिक्स आमच्या ताकोडेंत मागणे पुरा करतालो. ताका एग्रिकल्चर आंगड आसा. मुडबिदिरींत लोबो ट्रेडर्स म्हळ्यार अत्यंत फेमस. मुडबिदीर लोबो ट्रेडर्स म्हळ्यार अत्यंत फामाद. जायतो लोक येतात. परबुल म्हळ्यार बंगार जना म्हणटात. परबुल म्हळ्यार बंगार जना. कोणाचंय आशेल्लो कोणाक इलगुटुल्लो न्ही तो. अशें आसतना ताच्या दुयेच्या काजार टायमार ताची इल्ली आर्थीक परिस्थिती चड बरी नासली देखून ताणें ताची आंगड विकल्ली आसली. आंगड आनी गोडाम विकून जाल्या उपरांत त्यात अंगडी भाड्याक रावतालो. भाड्याक रावून ताचें बिजनेस करतालो. एक दीस अचानक म्हणलें बरी दर्यान म्हळें तुवें उठत जाय, तुका हांव भाड्याक दिना शॉपू, तुवें उठत जाय. ह्या वेळार ताका मस्त टेन्शन जालें. आदी कितलीं वर्सां तावन सुमार 25-30 वर्सां त्याच शॉपांत धनी जावन उपरांत रेंटसो जावन तो बिजनेस करतालो. एकच फावटी उठ म्हळ्यार खंय वयचें, इतलो माल खंय घालचो आनी त्या एरियान जावनचें बिजनेस उरल्या जाग्यार जाता की जायना. ह्या संदर्भार म्हाका ताणें फोन केलें. एक मागण्याक फादर येतात गी तुमी म्हज्या शॉपांत हे मागणें करतात गी म्हूण. आनी हांव थंयसर गेलो ताच्या त्या गोदामांत. थंय रावंक मागणें करूं जायना कित्याक म्हळ्यार ताका विंडो नात. इतले भितर जाम पॅक्ट आनी युरिया असो आनी इतर फर्टिलायझर असो इतलो हीट असो घाट आसलो. पण थंयसर आमी सम्याक अर्गां दिलीं, स्तुती दिली, होगलाप दिली आनी थंयसर आमी निरंतर मागणें केलें. रोडान म्हणलें बरी हें आमच्या भावान मागणें केलें, हांवें मागणें केलें. आनी थंयसर म्हज्या मोगाच्या भावनेन तुमी पातयेनास रावा. धनी म्हणालो भाड्याक न्ही हांव म्हजें सगळें आंगड तुका मोलाक दिता, काण घे जाल्यार काण घे म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उपरांत ती आंगड ताणें परतून फाटीं घेतली आनी आतां संत नांवार आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. आमी जर तर काळजां मागता सगळें घेता म्हज्या मोगाच्या भावणीनो. हाका आमचो भाव फेलिक्स साक्स. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताणें केल्ल्या वर्त्या सेवेक देवान इनाम जावन ती आंगड ताका फाटीं दिली म्हज्या मोगाच्या भावणीनो. देखून हो आमचो देव बळवंत देव. ताचेर विस्वास दवरता, मागता, तो घेता. देखून हो देव आमचो ऋणकार जायना, तो आमचो ऋणकार जायना.
जे की त्या मापान आमी देवाक आमचो वेळ दिता ताच्या चड मापान तो आमकां तो वेळ फाटीं दिता मागलेले फाटीं दिता. देखून तुमी व्हडा संख्येन आयल्यात जाणा आज भुरग्यां बल्यातून भुरग्यांक परीक्षा आसा, 10वीची परीक्षा आसा, प्रिपरेटरी परीक्षा आसा, जायत्या भुरग्यांक येवंक जायना आनी हो वेळ पुरसुतीचो वेळ न्ही, परीक्षेचो वेळ जाल्यारय तुमी जायतीं जाणां हांगासर पयस जावन आयल्यात, जागरण करून मागणें करूंक आयल्यात. असो उद्देश इतलोच आमी सोमया संगीत थोडो वेळ करसूंचो. कित्याक म्हळ्यार जेजो म्हणटा सांग गेसेमनी मोळ्यान मागणें करतना सीस न्हिदून पडले. जेजो म्हणटा 1 घंटो भर जागे रावून मागणें करूंक जालें ना गी. 1 घंटो भर तुमकां म्हजे सांगता जागरण करून मागणें करूंक जावना गी. आमी 1 घंटो न्ही, आमी 11 घंटे म्हणून वास केल्या आनी आतां 4 घंटे दोळूच गेले. म्हजे मोगाचे बाबडीनो न्ही लगभग 3 घंटे पासार जाले आनी थोडे घडयो कश्यो वेतात कळना. देखून हे निचेव करा. सैतान सांगूंक पुरो वेळ जालो तुमी फाटीं वचा, पुरो युट्यूबार आसलेल्या म्हणूंक पुरो वेळ जालो बंद कर, फाल्यां येता आनी कंटिन्यू करियेत म्हणूंक पुरो, वा तुमकां काय म्हणूंक पुरो देवसार वेळ जालो फाटीं वचा आनी फाल्यां आनी बरी आनी युट्यूबार म्हणी पळयत म्हणूंक पुरो. तुमी म्हणा ना हांव आयलां कुडी आनी आत्म्या समेत आयलां, नांगराक हांवें हात धरून जाला, पुडकाय हांवें धरून जाल्या, फाटीं पळोवंक हांव बिलकुल तयार ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजू म्हणटा जर तर नांगरा हात धरून फाटीं पळयता तो सर्गीच्या राजाक योग्य नाही. एक फावटी एकलो मागणें करूंक गेलो, कळ्ळें गे, मागणें करूंक गेलो. ताणें सुमार वेळ मागणें केलें. आत्तां देव दिता म्हणून 4 घंटे 5 घंटे लागलो, 5.5 घंटे राखलो, 6 घंटे राखलो, 6.5 घंटे राखलो. कळ्ळें गे, 6:30 जावन 6:45 मागणें आखेर जातालें. 6:30 पर्यंत रावलो आनी देव 6:45 2 मिनटां पयलें प्रत्यक्ष जालो आनी मागलेल्यांक सगळ्यांक दिलें. ह्या मनशान मात्र मागलें आपणें 4.5 घंटेचें मागणें फेर ताका मेळूंकूच ना. रावला वो आखेर पर्यंत रावना. देखून सगळी ताची घडी व्यर्थ जाली. कळ्ळें गे, थोडी फावटी तशें जाता. एक फावटी एका अंगडी फ्री वस्तू दिता म्हणल्यो खंय, रेशनाच्यो फ्री वस्तू दिता. जायते जण गेले आनी थंयसर राखले. मिनिस्टर येवंक आशिल्लो, तो आत्ते येता म्हणून. थोडी मनशां गेल्लीं, राखली पुरो जालें हांकां. मात्ती गोबर सारे मोरो दी, मिनिस्टर येनाका, हाची वस्तू येनाका म्हणाले, मारली शेंडी म्हणून सीद आयले. ती येवन 2 मिनटांनी मिनिस्टर आयलो, वस्तू सगळ्यो डिस्ट्रिब्यूट केल्यो. हांकां कांय मेळूना, कांयच ना. वळ्या जायते फावटी आमी तशें करता. आमी थोडे फावटी उठोवन चलता, उपरांत देव प्रत्यक्ष जाता म्हज्या मोगाच्या बाबणी. देखून तुमी आयल्यात, नांगरा हात दवरला, फाटीं पळोवचें न्ही, फाटीं पळयल्यांक ह्या रातीची आशिर्वादां लाभना. देखून तुमी सगळी रात रावचीं, सगळी रात न्हीद येवं दी, कांय प्रॉब्लेम ना. तेंत न्हिदा, दुसऱ्यांच्या आंगार पडों नाकात, न्हिदोंक सोडिना. आमी सोमया सांगता आसा न्ही गे. देखून सैतान चिमटी घालूंक बरो न्हीद येता, चल उठ चल, ना म्हणजे ना आयच्या राती हांव सोमया सांगता म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना म्हणजे म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बेसाईदा ಕೊಳ್ಳದ ಬಳಿ देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो, आमी सोमयेचेर पाती येयल्यार सगळे अजाप आमचे घडूं जाता. बेसायदाच्या थळ्या लागीं आकुळेलो आतांचो मनीस आसलो न्ही गे. उदक पळोवंक आशेतालो, उदक आपडूंक आशेतालो, कोणी ताका उदका सरशी व्हरूंक ना. सगळे आयले, उदकाक हात लायले आनी आमच्या आंगार उदक शेणयले गेले. कारकोळच्या त्या तळ्या लागीं गेल्ले बरी. थंयसर हो आकुळलेल्या आतांचो मनीस आसलो, तो थंयसर उदक आपडूंक आशेतालो, उदक आपूण आपल्या आंगाचे शेणोवंक आशेतालो.
कोणाकच कोणेन ताका कुमो करूना. जेजू येता आसतना म्हणालो म्हाका ही उदक आपडीच मग आपूण आतां आपडूंक जायना म्हजे हात उंटेन गेल्यात उंटेन गेल्यात. आनी जेजू म्हणालो हात तुजे लांब सोड. आनी ताचे हात नीट जाले सारके जाले. कुडलेल्या हाताच्या मनशाक सुमयेन बरो केलो. देखून म्हज्या मगाच्या भावभयणीनो सुमये लागीं विस्वास दवरिसे. सुमये लागीं बाबार्थ दवरिसे. बाबार्थान मग जाई नीद येवं झेम येवं सांबायो येवं देव सारे ताळणे हाडूं नाडों नो 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 टुडे नो टुमॉरो म्हणजे चैतनाक आज ना अवकाश ना तुमकां. म्हज्या मगाच्या भावभयणीन आज सुमया संगी आयची रात सुमया संगी बूक करून जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. न्हीद येता गी पेजनी चटणी भितर झगडटात गी डिशम डिशम कर ताचे मदें लोणचें पिरी पिरी करता गे. हां थोड्यांक सांत्यांक बरो पिरी पिरी घालतात न्ही पावडरांनी बरो तशें खंय जाता गी ना न्ही. हां ना मो. प्रेज द लॉर्ड. सुबीत कर हात वराळ. प्रेज द लॉर्ड. देवान कितले हात दिल्यात तुमकां 2 थोड्यांक 4 दिसतात म्हाका. पांय वयर गेल्यात कितें. हां आतां सांगात पांय वयर गेल्यात की ना न्ही. हात मात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. उबी रावया सुमयेच्या मानाक हें गीत गावया. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಕಾಯುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ताळया भेटून आम्ही समयेचे स्तुती करूया. स्तुती केल्यान आमच्या ते महिमा करतात जपा करतात. स्तुती केल्यान आमकां भलायकी लाभता मदें समाधान मेळटा संतोष मेळटा कृपा लाभता. हे समयेची स्तुती करूया. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ताळया भेटून समयेची स्तुती करूया. ताका वाखाणया. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತರೋ
Hallelujah, 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 hallelujah. Shadala bala bala la 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 ya hala. Hallelujah, hallelujah. Ergan Jesu, glab Jesu, aradan Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan tu kasumian Jesu, glab tu kasumian Jesu, aradan tu kasumian Jesu. Bosya. मग बाप बहिणीनो आमच्या मध्ये आसात हांगासर मनादी बाप सुनील पिंटो तुमी जाणांत हे पदरापाक ते जण पदरापा वळखतात पदराप बरो प्रसंगदार किन्नगोडींत सेंट मेरी संत प्रिंसिपल जावन आसलो तशेंच आतां जलंत बेट्टू पिरगजी सुविगार तशेंच सेंट रिटा थंयसर इंग्लीश मिडियम स्कूलाचो प्रिंसिपल जावन सेवा दिते आसा पदराप जायते बिजी आसा आयचे दिसा मैसूर तांकां वचूंक आसलें आनी जाल्यार ते हांगासर आयल्यात आमच्या मोगान बरोवन देवाचें उतर प्रगट करच्याक आतां पावले मात्र 10 मिनटां लेट जालो जाल्यार ते हांगासर पिस्तावन आयल्यात ह्या संदर्भार तांकां आमी तुमकां समेस्त तांचे तर्फे बरो स्वागत मागता पदरापाची भोव अपुर्ब्याची उतरां पवित्रात्म्याच्या देण्यानी बरलेलीं तीं देवाचें उतर ते प्रगट करतना खंडीत सुमितांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागया पदरापांक पासून आमी मागचें भोव गरजेचें हे संदर्भार बाप सुनील जायतो वावर करून आसा तांचेर आयच्या तांणी दिवच्या देवाच्या उतराचेर मुखलीं 1.5 वरां तांणी हांगासर आमचे संगी करशीत आसतना स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां आपल्या कुरपेन भरून दी सगळें ताचें जिवीत नंदन करून दी म्हूण आमी मागया आमी सगळीं दोळे धांपून हात उबारया निरंतर ह्या पदरापाच्या भलायके खातीर पदरापाच्या सगळ्या जिविता खातीर देण्या खातीर सगळींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळप तुका सुमियान जेजू हालेलुया हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ जावन दिता समया बाप सुनीलाचे सगळे त्यांच्या जिविताचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझे देण्याने ताका तुझ्या फळांनी ताका नेटे तुझ्या सुभाव देण्याने भरून आशीर्वादित कर तुझे कृपेच्या बेसवानी वर समया वकली 1.5 वरां ते आमच्या संगी करसीत असताना तुझे दैवीक सत्येन तांकां भर आनी ती सगळ्यात आमकां इवाळाशी करून कृपा लाभय समया तुझे सुभाव देण्याने भरून आशीर्वादित करी तुका समाईमा तुका जवरादा वगळप हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कशे आहात तुम्ही जेवण जालेंगे पोट भरलेंगे काळीज भरलांगे सकडी भरलां हांव नायट विजिलाक येता म्हूण थोड्यांक खबर मेळ्ळी आनी थोड्यान म्हाका फोन केलें फादर कॉमेडी आसा गे म्हणून फादर कॉमेडी आसा गे म्हणून नायट विजिलान कॉमेडी आसा गे म्हणून आतां तुमी सांगा म्हाका नायट विजिलांत कसली कॉमेडी दिवेत कित्याक कॉमेडी जाय गे म्हण विचारलें आमकां राती न्हीद येता फादर न्हिदेंत आमकां इल्ली कॉमेडी आसल्यार बरें जाता फादर म्हणून हांव चिंता आलतारितान व्हडली कॉमेडी करूंक जायना आनी हांगासर तुमच्या मुखार कॉमेडी केल्यारय तुमकां खुशी जाता पूण हांतू पळयतात पळय थोडे अमेरिकांत बसून थोडे दुबय बसून आनी खंय परत बसून तांकां आमची कॉमेडी समजना मागीर आमी ट्रोल जाता त्या देखून आमची कॉमेडी इल्ली कंट्रोल करया देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया मगाचे न्हू नायट विजील थोड्या फिरगेजेनी जावन आसता आनी ह्या फिरगेजेन मस्त वर्सां जावन आसा आनी जायत्या जाणांक ह्या नायट विजिला मारिफात मस्त बरेंपण जाल्लें आसा तुमकां कितले जाणां बरेंपण जालां एक फावटी एक हात वयर घाला उरल्यांक आज बरेंपण जाता तळये पेटी आमी आज आमी बाबार्थान मागया खंडीत जावन बरेंपण जातलें एका फिरगेजेंत एक नायट विजील आसलें आनी थंय 2 म्हयन्याक फावटी नायट विजील जातालें आनी हर एक फावटी त्या नायट विजिलाक एक इरादो आसतलो थोडे फावटी बरें काम मेळचें पासत थोडे फावटी इवजना पासत
थोडे पटी प्रायवंतां पासत थोडे पटी आमाल सेवतल्यां पासत अशें इराद दवरून मागताले. आनी एक दीस एक वेळ आयलो आमाल्या पासत नायट विजील आनी अशें एकलो बैसरलो मस्त आमाल सेवतालो आनी मार्गार पडतालो. घरांत दोशी जातल्यो आनी गुरकारांनी प्रतिनिधींनी शेजारच्यान सैऱ्याच्यान सगळ्यांनी सांगलें अळे बाबा आज त्या फिरगजेंत नायट विजील आसा. तुजें तसल्याक तुवें वचोचें तुवें बरो जायचें. हांव बरो जाता आनी वेतलोच म्हणून वो एक क्वॉर्टर पियेलो आनी एक क्वॉर्टर काण घेवन गेलो. म्हळ्यार फाल्यां तर पिवंक ना न्ही म्हणून. आनी मालवोन म्हणलें बरी इगर्ज्या बागलाक पावलो. भितर वेल्यार जावचें ना पाद्र्यापाक कळटा म्हणून तेंय पियेलो आनी येवन कोणशाक बसलो रेतीरेक. आनी थंय ती आमाल पियेतल्यांचे रेतीर हालेलुया प्रायज द लॉर्ड उणें आसलें. थंय सोरो सोडा सोरो सोडा सोरो सोडा हालेलुया प्रायज द लॉर्ड ना. म्हणल्यार आमाले न्हय तांच्या मतीन पडोचें तें सोरो नाका नाका म्हणून. वो तक्षण हो हांव सोरो मात्र नायला सोडा हाडूंक ना म्हणून चिंतूंक पडलो. तरी बसलो आनी ब्रदर की पाद्र्याप गोत्तो ना पाद्र्यापाक स्टार्ट केलें. म्हाका बाबा बीन नो सा पावल सांगता रोमाघरांक. हें म्हाका न्ही हें रोमाघरांक तो न्हिदलो हें आमकां न्ही. आनी बरी न्हीद आयली. म्हळ्यार एक घरा क्वॉर्टर घाल्लें आनी एक हांगा लागीं पावतान घाल्लें आनी परत्याक न्हिदलो. ब्रदर की ते रेतीर दिवन तसा इल्ल्या वेळांत एक 15 मिनटां परत्याक जाग जाली. परत्याक जाग जाली. ब्रदर म्हणटा मगळ बाबा बीन नो सा पावलू कोलेसच्या घरांक म्हणटा. हें तांकां आमचे आणकी येवना. परत्याक न्हिदलो. तशें लास्टक ताचें इल्लें भिरवलें वा फिरवलें आनी ते दाळाय तो पाद्र्याप की ब्रदर म्हणटा मगळ बाबा बीन नो सा पावलू एफेस घरा म्हणटा. हाका राग आयलो. हांव इतल्याक आतुऱ्यान आयलां हांगासर बरें जायचें म्हाका हे वायटांतलें निवारचें म्हणून आणकी तो रोमा घरांक सांगतेत आसा एफेस घरांक सांगतेत आसा कोलोसे घरांक सांगतेत आसा म्हज्या तल्या मंगळूर घरांक केदाळा सांगता गे म्हणून तो राखून आसा. आनी म्हणलो रागान फादर काय तुमी आणकी तांकां सांगतात म्हाका केदाळा सांगतात गे म्हणून. आनी तो बळू तो सोमातेरार आशिल्लो आनी देवाचें उतर थंयसर प्रारंभ जालें. आनी हांव आयलां कोलोसे घरांक सांगूंक न्ही एफेस घरांक सांगूंक न्ही पूण आमकां पक्षिकेरे किन्निगोळी मंगळूर घरांक लागशिल्ल्यांक देवाचें उतर दिवच्याक आमी सर्व मी एक घडीभर उबे रावया. एक पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावन देवाचें उतर वाचया प्रगट करया आनी तें नियाळ करूंक फुडें सरया. आमी हर एकले आमचे हात जोडया. जें कितें आमी मुकलो एक घंटो ह्या देवाच्या उतराची नियाळ करूं येता तें देवाचें उतर आमचें तें प्रवेश जावं दी. आमकां हर एकल्यान बरेंपण हाडूं दी आनी तें देवाचें उतर आमकां समजोचें जाल्यार पवित्र आत्म्याची कृपा जाय ती आमी ह्या वेळार जोड घेवया. एक घडीभर आमचे आमी दोळे थांबया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी बघया. ही पवित्र आत्म्या ह्या वेळार ह्या राती आमच्या मदें दैवीक सत्यान भरलेलें उतर आमी आतां प्रगट करता. आमी तें नियाळ करता. नियाळ करचे हर एक ते शब्द आमच्या जिवितांत बदलावन हाडून दी. देवाचो दैवीक मोग आमकां सोडवून हाडून दी. इस्रायलाच्या परजेक देवान अपरमीत मोग दाखयलो. तांकां समाधान मेळ्ळें सुडकां मेळ्ळी बुजवण मेळ्ळी. ह्या वेळार हांगासर इतलीं जाणां आयल्यांत तांच्या जिवितांत बेजाराय आसा जावं पुरो ल्हान थोडी पिडा आसा जावं पुरो खंत हुस्को धरून हांगासर आयल्यांत आनी थोडी संतोशान देवाक कर्गां दिवंक आयल्यांत सगळ्यांक हें देवाचें उतर कुरपेन बरोवन दी आशिर्वादीत करून दी म्हूण आमी मागया. धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे
बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. जेजू धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जीवितात, आत्म्या ये हवा शेतात, आत्म्या ये औरा कोण आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जीवितात, आत्म्या ये हवा शेतात, आत्म्या ये औरा कोण देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा आमचे. जेजू देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जीवितात, आत्म्या ये हवा शेतात, आत्म्या ये औरा कोण हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आतां साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकूंक ताचे सरशे वेताले. हें पळोवन फरिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्या कशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगात जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां येवपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोवन वसो जाल्यार बाकीचे 99 आराण्यान सोडून सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वेसुना. तो मेळटास संतोशान ताका आपल्या कांदर घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोश बाबा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नित्यमत प्रास पाश्चाताप बगोवन जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गीसड संतोश जातलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बशा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाक पुरा मदें मदें न्हीद येता पळय उबे रावचे जायत के ते दळ हांव कॉमेडी करता. कळ्ळें गे? न्हीद येताना उबे रावचे. मार्च म्हयन्यांत आमी
जियोवन आसा हांव मार्च 2024 न्हय गी कोण म्हणे एप्रिला पावल्यात गी ना देवा करगा कितेंय जावं दी आनी एप्रील मे म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना बाबा भयणो आमची सुवात सुकून वचोंक प्रारंभ जाता पावसाचो आभाव येदोळसो आराम जाला रूख झाडां बावन वेचे संदर्भ दृश्य आमकां पळोवंक मेळटात लोकांनी उदका खातीर वोद्दाडचें उदका खातीर झगडचें उदका खातीर कोळशे घेवन धांवचें लायनी रावचें पळोवंक मेळटा आनी अशें बाबा भयणो जर तर ह्या संदर्भार देवान आमकां पावस दिलो तर तो पावस धरणेक पडल्यार आमी उडासून दवरचे पाचवें तण किर्लता रूख झाडां पालयतात आमची प्रकृती आमचे परिसर नव्या जिवान भरता सगळें परिसर पाचवें दिसता सोब्यान तें भरता जर बाबा भयणो पावसाक आनी प्रकृतेक संबंध आसा जर तर त्या पावसाक आनी रूख झाडाक संबंध आसा आमच्या जिवितांत देवाक आनी मनशाक संबंध आसा जर पावस येता आसतना सक्कडी तें पाचवें जावन परजळटा आनी पावस पयस गेल्ल्या वेळार सक्कड बावून वेता आमी देवाक लागीं येतना आमच्या जिवितांत जिवसान भरता आमच्या जिवितांत नवेसांव भरता आमच्या जिवितांत देवाचो खरो मोग थंयसर प्रतिफलन जाता आनी आमची भाव भयणी एकामेका तो देवाचो खरो मोग आमचे थंय अनुभव करतात जर आमी देवाक लागीं नाव देवाचे उपादेश पाळिनाव देवाच्या मोगांत आमी जियेनाव आमच्या मुखामळार देवाचो मोग प्रतिफलन जायना त्या देखून आमचें मुखामळ बावता मात्र न्ही पेल्याचें मुखामळ बावोवंक आमी कारण जाता त्या देखून आमी देवा सरशीं आसूंक जाय आनी आज आमी इतलीं जाणां निचेव करून आयल्या ह्या राती जागेर राबोवन कोणेय आमकां फरसाण हाडूंक ना आमी निचेव करून आयल्या ही एक रात आमी मागण्यांत करसिता नायट विजील आमी आमचेंच जिवीत देवाच्या हातांत समर्पिता म्हणून पूण केदाळा आमी देवात आवन ताच्या अपरमीत मोगात आवन पयस वेता आनी जियेता तेन्ना बाबा भयणो आमच्या जिणयेंत सुखी दाड निरासपण बेजाराय उदेता आनी पिडा शेडा विघ्ना अनवरां आमी थोडे पोटे मागोवन घेता त्या देखून आमच्याच जिविताचेर आमी एक नदर घालया आमच्या सबारांच्या जिवितांत ग्रेस्तकाय आसा आमकां आधुनीक सवलत्यो आसात गरजेचें कितें जाय तें सक्कडें आसा आमकां कितें मुळाव्यो संगत्यो जाय ते सक्कडें आमचे थंय आसात तरी बाबा भयणो खरें समाधान सूख संतोश आमचे थंय ना म्हणयेत सबारां थंय हें उणें जावन आसा एक दाखलो दिवचें जाल्यार बाबा भयणो लुकाच्या वांजेलांत आवस्पर 15 वेचीक पुताची वपार आमी पळोवयेत देवान वेचीक पुताक आनी ताच्या कुटुंबाक जाय जाल्लें सक्कड दिल्लें कितेंच उणें करूंक नातलें ताचें सगळें कुटुंब संतोशान आसलें पूण देवाचें बरेंपण देवान दिल्ली मोगाची ग्रेस्तकाय मोगाचें देणें देवाचे कुशे विरोध ताणें वापरलें सक्कडी बापायचो मोग आसलो ताका आनी एक भाव आसलो तांच्या त्या शेता भाटांत जायते जण वावराक आसले खावंक जेवंक कितेंच उणें नासलें सक्कडी आसलें देवाच्या मोगा विरोध तांणी तें वापरलें आनी ह्या संदर्भार ताचें थंय आसलें सक्कड बरेंपण खाली जावन गेलें संतोश मायाक जालो समाधान लिपोवन गेलो आनी कुरपा आनी सर्व आत्मीक संगत्यो सुकोन गेल्यो आनी ह्या वेळार ताच्या जिवितांत सुखीदाड आराम जालें तो सस्पलो तो मनजाती सांगता जियेलो
देवान ताच्या बापाय सांगता कूट मादर सांगता मोगान जीव कापोवणें दिल्लें देवाच्या मोगा विरोध गेल्ले वरवीं सक्कड तो सांगता जिवितां सुखीदाट आराम जाता आनी तो वेता म्हूण जाती सांगताची येता देखून बाबा बेन्नो वेचीक पुताचें जिवीत सुखीदाट जालें कितेंच ताका मेळना जालें कोणूच ताका खावंक दिना जालो आनी ह्या संदर्भार आमी समेस्ता मनशां सैमाची जावन आसा आमी उडास दवरचे आमचें थंय अस्कत काय आसा आनी हें देवाकय कळीत आसा आमी ह्या संवसारीत जियेता अस्कत काय आमचें थंय आसा आनी जायते फावटी संवसार ह्या अस्कत कांयक आमकां वडटा हें देवाक कळीत आसा पूण देवाचें बक्षाणें आमकां भोव गरजेचें हें बक्षाणें आमी सदांच देवा तावन जोडीचे भोगीचे आनी हेंच जावं करच्याक आमी हांगासर आयल्या हेब्रेवांक बरयलें पत्र अवस्वर 12 पयली ओळ अशें सांगता बाबा बेन्नो एक कुपान वेडो घाल्ले बरी आमकां पातक रेवड घालता आनी पातकाच्या पासांतलें भायर येवच्याक आमकां देवाच्या मोगाची आनी बक्षाण्याची गरज आसा प्रेज द लॉर्ड हे संवसार आमी जियेत आसतना बाबा बेन्नो जायत्यो संगत्यो आमकां दोसतात जायत्यो संगत्यो आमकां आकर्शीत करतात आनी ह्यो आकर्शीत करच्यो संगत्यो जायते फावटी देवा तावन पेल्या तावन आमकां वेगळासर करतात आनी ह्या वेळार आमी पातकाक बली जाता आनी ह्या वेळार आमकां गरज आसा देवाची मोगाची आनी बक्षाण्याची कृपा देवाचो मोग संवसाराच्या सुरवेर तावनच तो अपरिमीत जावन आसा त्या बसयल्ल्या गांवांत ते इस्रायलाच्या लोकांक देवान दाखयलो तो मोग अपरिमीत आनी विशेष इस्रायल परजा देवाच्या मोगाक आशेवन आशिल्ली आनी तो मोग देवान दिल्लो आसा इस्रायल घरांक देवाची काशा आनी मोगाची परजा जावन देवान स्विकार केल्लें देवान तांचे थंय तसो मोग उतरांनी मात्र न्ही करण्यांनी व्यक्त केल्लो आसा उगडापो केल्लो आसा इजिप्ताच्या गुलामपणांत इस्रायल परजा कश्टार आसली आनी ह्या वेळार तांकां गुलामपणांत तावन ते मैजे मरिपात जोशुआ मरिपात सुडका दिशेन करता ती परजा बुकेल्ली तांकां खाण दिलें ती थानेल्ली कडपातान उदक दिलें केवल उतरांनी मात्र न्ही जेजून करण्यांनी तांकां ददोशी केल्लें आसा ती वतांत सुकताली देवान मोडाचें कूप दिवन तांकां सावळी दिली ती रातीचें काळोखांत सासपताली आनी देवान उजवाडाचें कूप जावन तांकां सांगात दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या लोकांक सांगात दिल्लो दादोशी केल्लो तो जिवंत देव आमचे मदें आजुनी हजर आसा आमी तांकां त्या देवाक आमच्या वडिलां मरिपात आमच्या भावा भयणी मरिपात आमच्या पेल्यां मरिपात आमी ताका बघून आसा पूण बाबा बेन्नो देवाच्या इतल्या बऱ्यापणाक आनी मोगाक इस्रायल लोक अनुपकारी जालो ताका त्या लोकांक देवाचो विसार पडलो एका निजा देवाक सांडून भांगाराच्या वस्त्राक तांणी आराधन केलें मात्र न्ही देवा आनी मैजे विरोध ते पुरपुरले इस्रायलाचे अनुपकारपण अविश्वासीपण आनी कोटे सालस ती कोटी सालस तांच्या नासाक एक कारण जाली म्हणयेत पूण देवान मनशाक रचल्लो नाश करच्याक न्ही मरणाक न्ही बगार जिविताक देखून देव आमकां समेस्तांक जिवीत दिवच्या खातीर वावरलो आनी तें जिवीत बरोण अमतोच्या मापान दिवच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ताणें समर्पिलो बाबा बेन्नो एकलो संन्यासी साधू आमकां कळीत आसा थोड्या वर्सां पयलें आमच्या घरांनी मागोंक येताले थोडे मागतले नरसन्ना म्हणटले आमी तुमकां उडास येता गी तुमच्या घरांनी मागोंक आयल्यात गी ते एक स्वामीचें मुस्तायकी घालन कांय मिणेल्लें दिया थोडे बडे लक्षणां सांगतले आनी अशें तो साधू एका क्रिस्तांवाच्या घरा आयलो ताका कळीत आसलें क्रिस्तांवाच्या घरा गेल्यार ती कंडी दितात उरलीं दितात पूण ताची फातये न्ही आनी आयलो येता आसतना ती घरची येजमान घर नितळ करता जाण्ण पुसून आसली
बाये काय म्हणिल्लें म्हाका दान दी म्हणटा. आनी ती पयलेंत सकाळीं निघतान रांदून घर नितळ करून घर इल्लें व्हडलें आसलें. आतां आमच्या घरां व्हडलीं न्ही गे. आनी इतलें घामान पुरो आसतना भरली गे ती. कांय ना मुखार वच. व्हडल्यान भितर तावन तूं म्हणाली मुखार वच म्हणून. तो वचोंक ना. तो परत्यागे मागता बाये हांव मस्त सोलोवन आयलां कांय म्हणी म्हाका इल्लेशें कुमक कर म्हणटा. आनी ह्या वेळार ती भितर पुसून आसलें वस्तूर्थ काडून भायर उडयता. काण गे वच. आनी तो समाधानेन सोंसणीकायेन तें वस्तूर कान घेता. देव बरें गो बाय म्हणून तो वेता. आनी घरा वचून तें बरें करून उमळटा. वस्तूर दोय वस्तूर तें करयेंत बुडुल्लें बरें करून उमळता. सुकयत घालता. ताका इल्लें उजाला घालता. आनी आशिल्लें तें पुरजळता. ताच्या उपरांत तो बसून वाती करता. बत्ती तें करून तो केंप्र मागण्या करतात पळय देवळांक व्हरून इकता. तातूंत पयशे ताका मेळटात. आनी एक 3 म्हयने उपरांत परत्याकी तो साधू आयलो. बाये हे पोटी म्हणी काले म्हणे आसा गी तुका आदले पटी दिल्लें फावा ना गी. तें तुवें दिल्लें म्हाका मस्त उपकारा पडलें. तें हांवें व्हेलें उमळ्ळें आनी तातूंत वाती केल्यो. आनी आतां त्या देवळांत देवाच्या सदरे मुखार ते दिवटणी जावन परजळतात. उजवाड दितात. तुका देव बरें करूं बाये म्हणटा तो. आनी ह्या वेळार ही आमची भयण अजा पावता. हांवें रागान हांकारान उडयल्लें तें वस्तूर ह्या मनशान मोगान स्विकार केलें. सोंसणीकायेन स्विकार केलें. वेलें धुलें आनी ते वाती करून देवा मुखार दवरलें. आनी हांव आज रागान द्वेशान स्वार्थान बरोवन ह्या घरच्या आल्तारी मुखार हांव म्हज्या देवाक आराधन करता. स्तुती करता. हें मेस्वदगी ना. हांवें बदलचें. देवाचो अपरमीत मोग हांवें म्हज्या जिवितांत जियेचें. आनी म्हज्या घरा बगल्या घेतल्या म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या शेजारच्यांक आनी कोण बरो कुमोग मागोवन वेता तांकां म्हजे कांय ना तरी म्हजें तें आसलें बरीं उतरां दिजे बरो मोग दिचे संतोष दिजे म्हण ती जिनी बदलूंक प्रयत्न करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाबा बेनो असली बदलावन आमचे थंय जावंक जाय. आनी असली बदलावन आमचे थंय घडजे जायचे जाल्यार देवाचो अपरमीत मोग आमी नियाळचे. देवान दिल्ले 10 उपादेश जेजून ते 2 उपादेश करून आमकां समज सारकें सांगल्यात. सगळ्या तुज्या काळजान सक्तेन आत्म्यान तुज्या देवाचो आनी तुजो केल्ले बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमी जायते पोटी बाबा बेन्नो इतले मागणें करता की दोनी हात देवाकच धर रावल्या आमी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण देवा शेता एक हात देवाक धर आनी एक हात तुज्या पेल्याक धर आनी तुजें जिवीत जिये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी दुनियांत देवाक धर रावचे न्ही. देवाचो आदेश ताचो खरो अपरमीत तो मोग आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करचे जाल्यार हांवें एक हात देवाक दवरून पेल्याचो हात धरल्यार मात्र तो भोगूंक साध्य आसा. नाजाल्यार खरेंपणी भोगूंक साध्य ना. त्या देखून आमी हर एकल्यानी जिणेंत बदलावन हाडूंक जाय. आनी बदलावन देवाचो अपरमीत अनुभव करच्याक आनी त्या मोगा मरेपात आमच्या जिवितांत सोडवण जावच्याक. देवाच्या काकुळतीक मीत ना. देवाच्या काकुळतीक घड ना. देखून सांव पाऊल सांगता देवाच्या काकुळती मुखार मनशाची अस्कत काय कितेंच नाही. प्रेज द लॉर्ड. आमची पातकां आमची अस्कत काय देवा मुखार दवरतना ताची काकुळत इतली आसा की कितेंच आमकां बादाक जायना. उडास्त बरा जायते फावटी शिकवण्यात पातक 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 म्हणून आमकां दुखयला आसा जावं पुरो. पूण एक उडास्त बरा बाबा बेन्नो देवाच्या मोगा मुखार देवाच्या काकुळती मुखार कितें व्हडलीं पातकां जाल्यार ती भोगसतात. पूण आमचे थंय बरें मन आसूंक जाय.
बरें मोन आसूंक जाय. केदाळ आमी अस्क जावन पातकां करता, पातक वळखून घेवचें एक सैम आसा जें तो बळू देवाची काकुळट आमचें तें वळता. सा पावलू एका काळार एकलो अस्कत मनीस जाल्लो. ताच्या अस्कतक्यांत सोम्याक आनी सोम्याच्या शिसांक जायतें ताणें दग दिलें. पूण कितें जालें? देवान ताका नाश केलो गी ना. दमास्काच्या वाटेर ताका देवान बचाव केलो. ताका जिवान जेजू भेटलो आनी तो बदलता, ताचें जिवीत बदलता. जिवंत जेजूक तो परगट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज इतलीं जाणां भाव भयणो ह्या रातच्या मागण्याक आमी आयल्या. कांय तरी आमच्या जिवितांत इल्लें बदलावन जावंक जाय. आमी आयिल्ले बरीच वेतेल्या कुडींत, पूण आंतरीक जिवितांत कांय तरी बदलावन ना जाल्यार आमी कितले मागणें केल्यार व्यर्थ भाव भयणो. ताच्या जिणये परिवर्तना वरवीं ताणें देवाचो मोग काकुळट आनी कृपा अनुभव केली आनी वो अनुभव तो हेरांक दिवंक पावलो. सा पावलू जेजूचो मोग अनुभव करता आनी तो सबार सभेक भेट करता, सबार गांवांनी वेता, लोकांक तो मोग दिता. ताजे करून देवाची काकुळट सासनाच्या सासनाक बाळता. मिका प्रवादी अवस्वर 7:18 वळीन सांगता, देवाचो राग निरंतर न्हय, बगार देवाची काकुळट निरंतर. एक पटी म्हणा, देवाचो राग न्हिदल्यात गे, न्हिदली पुरात वयर गेला. हां, कुंडीनान उठल्यात न्ही. ओके. मिका प्रवादी सांगता अवस्वर 7 वळू परत्याक न्हिदल्यात गे. 18 मिका प्रवादी अवस्वर 7 वाक्या. हां, आतां उठल्यात. आतां आमी गीत गायचे, उठा उठा. भाऊ बहिणो, देवाचो राग तो निरंतर न्ही. देवाक राग आयला मनशा जिवितांत बदलाव हाडच्याक आनी आमकां बरें करच्याक. तर आमच्या जिवितांत देवाच्या काकुळटीचो उद्देश कितें हाका जाप आमकां जेरेमिया प्रवादी दिता. देवाच्या आगाध काकुळटीचो उद्देश कितें म्हणून आमकां जेरेमिया प्रवादी सांगता. अवस्वर 3 वाक्य 12. मनशान आपलें पातक रडोवन आपली जिणी बदलचे आनी देवा थंय पाटी परतचे म्हणलें एक मात्र देवाचा काकुळटीचो उद्देश. उडास्तवरा आमकां बक्षाने देवाची काकुळट मेळची एकाच उद्देशा खातीर आमी परत पाटी येवचे, परत देवा ती राजी जायचे, परत आमच्या पेल्या सांगाता आमी ओळखून समजून जियेचे म्हणून. पूण बाबा भयणो, थोड्यांक ही देवाची दैवी काकुळट अनुभव करूंक जायते कश्ट मारतात. हाका कारण कितें? हाका कारणी आमकां परमेश्वरान मेळटा. इजाया प्रवादी सांगता अवस्वर 9:16 वाक्य सांगता, देवाची काकुळट अनुभव करूंक थोड्यांक तांचें काळीज दाड्डें जालां, फातराचें काळीज अडकळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते पोटी बाबा भयणो, आमचें काळीज ह्या देवाच्या उतरांक समजना, दाड्डें जाता. देवाचें उतर सांगता पात्राचें जावन तें अडकळ जाता. तरी आमचो सर्वेस्पर देव दयाळ्यान भरलेलो, काकुळटीन भरलेलो. आमी कितलें धरून जाल्यार रे तो धरून जायना. तो दीस वेता वेता आमचें तें मोवाळ्याची दिश्ट घालता. सिराकाचो ग्रंथ अवस्वर 18:13 वळ सांगता, मनशाची दया ताच्या शेजाऱ्यातय मात्र, पूण देवाची दया सर्व मनशा कुळाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी जायते पोटी आमची काकुळट दयाळाय आमच्या बोगलेक आसल्या, आमच्या शेजाऱ्याक आसल्यांक मात्र दाखयता जावंक पुरो, पूण आमच्या रसनाराची देवाची काकुळट अगाध जावन आसा. ती बेजूक आमी सच्चे नाव अपरमीत शर्ता राईत आनी असली ती जेजूची काकुळट सगळ्या मनशाक कळाक तो दिता. त्या देखून सा पावलो गलांतकारांक बरोवन सांगता, देवाच्या काकुळटीचेर बरवसो दवरसो तो बागीस सै. देवाच्या काकुळटीचेर पातयेनी दवरसो तो बागीस सै. आज आमी हर एकले
त्या देवाच्या काकुळतीचेर बरोवस दवरूंक आयल्या आनी ती काकुळत आमी अनुभव करया. लुकाच्या वांजेलांत 3 ओपारी पटापट दिल्यात. एक सुकोन गेल्लो बकरो, भायर पडिल्लें नाणें आनी वेचीक पूत. त्या तिदोड्या ओपारी मुखांत्र पत्क्यांक बॉक्सांनी आनी निराधाऱ्यांक देव आदार बसयता म्हणलें आमी समजता बाबा भयणो. पातके मनीस आपलें पातक बळकून देवा सरशी पाटी येत जाल्यार देव ताका उक्त्या हातांनी स्वागत करता आनी तांची पातकां बक्षिता म्हणलें बरवसो जेजू ओपारी मुखांत्र आमकां हर एकल्यांक दिता. पळय ते सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याची ओपार हातूं आमी कितें समजून घेता. आमकां समजून इतलेंच मनीस पातक करता पूण त्या पातकांतावन पाटी येवंक ताका वाट दिसना. तो सास्पता, तो कश्टाता आनी ह्या वेळार जेजू सोदून वेता. जेजू ताचें उणेंपण दाखोवन दिता आनी तो वळखून घेता आसतना आपल्या खांद्यार घेवन तो पाटी हाडटा. ही शिकोवन त्या ओपारी मारपा जेजू आमकां सगळ्यांक सांगता. जायते पटी पळया आमी अस्कत मनशां पातकां करता पूण आमकां तें सांगूंक तितलें सलीस जायना. थोडे बांदपास आमचें तें आसात. थोडे पटी आमकां सांगायचें म्हूण बघता पूण ते दीस येता आसतना म्हाका नाका म्हणून एक ताळणी येता आनी ह्या वेळार जेजूस आमचें तें उंड्या रोपी, जेजूस आमचें तें ह्या जाका रोपी, जेजू आमचें तें आमच्या वडिलां रोपी आमकां प्रसाद दिता आनी सांगता बॉक्सानाच्या सक्रामेंताच्या त्या कुरपे मरेपात जेजू आमकां आपल्या खांदार घेवन पाटी हाडटा. दुसरें थंयसर बाबा भयणो भायर पडिल्लें नाणें आनी ह्या ओपारी मरिपान जेजू आमकां सांगता मनीस सुकोन पडटा, पातक करता पूण ताका आपूण पडला म्हणून कळीस जायना. हें आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. थोडे पोटी आमी पातकां करता, आमी सुकोन पडटा आनी ह्या वेळार हांव पडलां, हांव सुकलां म्हणलें म्हाका कळीत आसना तरी देवाक तें कळीत आसता. आनी जोगत्या ऐन काळार देव आमच्या मतीक तें हाडटा आनी तो आमकां पवित्रत्म्याचो उजवाड दिवन आमच्या मतीक तो हाडटा आनी त्या उजवाडा कडनं सुटावे कुमसार जावंक तो आमकां बेसांव दिता. निमाणे ती ओपार जावन आसा आनी एक ती ओपार वेचीक पुताची ओपार. मनीस सुकोन पडटा आनी थोड्याच वेळान आपणाची सूख ताका समजता आनी ताका पाटी येवंक कळीत आसा आनी तो येता देखून देव ताका राखून रावता. ताचो बापूय ताका राखून रावता, ताची वाट पळयता आनी तो येताना फुडें येता, ताका वेंग मारता, ताका बऱ्यांतले बऱ्यो वस्तू दिता, एक बरें जेवण तयार करता, थंयसर आसतल्या साखरां घेवन एक नाच तयार करता. एका रितीचें मनोरंजन दादोसक्याचें जिवीत थंयसर प्रारंभ जाता. बाबा भयणो मनीस अस्कत आनी पातक करता तें देवाकय कळीत आसा पूण मनशान पातकांतच नाश जावंक नजो म्हणली देवाची खुशी आनी आशा. त्या देखून सांव पावलू रोमाघरां बरोवन सांगता पातकाक मजुरी मरोन पूण देव आमकां मरोंक सोडिना. तो आमकां परत आनी परत जिवीत बसयता. कित्याक आमी आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक जाय, आमी आमच्या जिवितांत परिवर्तन जावंक जाय. त्या देखून तो आमकां काकुळती वयर काकुळत दाखयता. जर आमी बाबा भयणो पातक करून वगस्त रावता, वेचीक पुताक सुरवेर जाल्ले बरी आमी जायतें देवातावन जडुल्लें बरेंपण वगडावन घेता, जिवितांत कंगाल जाता, अडचणें सांपडता आनी काळोखांत सास्पता. त्या देखून सांव पावलू गलातकारांक बरोवन अध्याय 6 वाक्य 7 आनी 8 सांगता तुमकांच तुमी फटयतात. त्या देखून तुमकांच तुमी फटय नाकात. देवा लागीं खेळोंक जायना. मनीस ओमता तेंच ते लुंतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. न्हीद येवचो वेळ म्हाका समजता. आमी एकंदर म्हणया ह्या मरेपात आमी जागे जावया. त्या देखून बाबा भयणो जो कोण आपल्या कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसोड्याचें पीक लुंतलो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत लुंता तो सासनाक जिविताचें पीक लुंतलो म्हणून देवाचें उतर सांगता. आनी थोडो वेळ ही शिकवण आसतली ताचे मदें आमी गीत गावया. सक्कड आमी उबे रावया. देवाक आमी वर्सुया. अर्गा तुका सोम्या जेजू तुका
सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू ओगलाप तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या स्तुती जेजू तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गा जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 तळी पेटून गाऊया रसना रत्ना वाढूया सगळे आमचे सक्तेन गाऊया भक्तीची ते कीर्तना सगळे आमचे सक्तेन गाऊया भक्तीची ते कीर्तना हालेलुया 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 हक्कतावन सुडकदी संसाराक आयलोलो हक्कतावन सुडकदी संसाराक आयलोलो सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तो केलोलो सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तो केलोलो हालेलुया 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 कीर्तनात तो असा कीर्तनात ऐकता कीर्तनात तो असा कीर्तनात ऐकता हक्क आमची मोक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हक्क आमची मोक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 निर्मळ आमच्या काळजात गावच्या कामी गायना निर्मळ आमच्या काळजात गावच्या कामी गायना आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 खुशया बाबा बेन्नो एकले LKG शिकचें भुरगें LKG शिकचें भुरगें इस्कॉला वेता आसतना बस चुकता ताका कितें चुकता सकाळी इल्लें लेट उठलें कोण ना नायट विजिलाक गेल्लें कोण ना ते मम्मी तुगाणी
आणि लेट उठलें सकाळी लेट जालें बस सुकलें आनी आपल्या डॅडी लागीं सांगता डॅडी बस गेलें म्हाका तुवें तुज्या बायकार आपण व्हरचें आनी बापाय म्हणटा आपण व्हरता पूण तुवें म्हाका वाट दाखयचे बापायची आशा भुरग्याक बसार वचून वाट कळयता आसा की ना गे म्हण पारकोवचें धुवेक आशा बापायन म्हाका आज पावयचे केदाळे थोडे पटे बस सुकले आवय पावयताली बापायकी शिकयचे म्हणून आनी अशें जायत दोगांचें कंडिशन हांव तुका बायकार आपण व्हरता पूण तुवें म्हाका वाट दाखयचें बापूय आनी धू बायकार बसली आनी धू वाट दाखोवन गेलो एक्चुअली ते शॉर्ट वाट आसा स्कूल बसार गोत्ता रावंड येता स्कूल बस कित्याक इंगड जाग्यार आसलेल्या भुरग्यांक पुरा घाल मागीर एका घंटे उपरांत पावचें पूण त्या भुरग्याच्या घरांत हांव न्हू इस्काला वचोंक आसची 5 मिनटाची वाट पूण बसार जाल्यार 20 मिनटां कंडिशन आसा पळय तुवें वाट दाखयचें म्हणून आनी भुरगें बस खंयच्यान पुरा वेता पळय त्या वटेन बापायक भोंवडी व्हरता आनी इस्काला पावता आनी ह्या वेळार बापूय विचारता आळे पुता तूं कायल्या म्हाका इतलें भोवड हाडून आयलें डॅडी बस हेच्या वाटेन हांव आपूण हाडून आयली बस खंयच्यान पुरो येता पळय तेणे हांव आपूण हाडून आयली जायत पुता तूं वच म्हणून इस्कालाक भुरगें गेलें बापूय आपणाच्या ते एक काले म्हणटात बुद्दू म्हणटात न्ही तशें हांव कित्याक ताका सांगलें म्हजें पेट्रोल खाली जालो म्हजो वेळी म्हाका ऑफिसा वचूंक वेळ जालो म्हणून तो फाटीं आयलो हांगासर आमकां मेळचें एक लिसांव कितें म्हळ्यार बाबा बेन न्हू आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत संतोश बरेंपण बॉक्सांनी जोडूंक संवसारी आसले रुंद वाटो सोदून वेता आमचें समाधान आमचे लागींच आसा आमचे कडेनच आसा आमी समाधान सोदून बरेंपण सोदून कितले पयस पुरो वेता जर तर म्हजी वाट समाधानाची हांगात हांव नांगा जर हांव कितें देवाचें उतर नियाळटा तें काळजांत हांव जगोवन दवरून जियेता जाल्यार बाबा बेन समाधान मेळटा म्हाका हांवें ह्या समाधाना खातीर तने दावोचें म्हणना सगळी रात हांवें करचें म्हणना आतां आयलें वेस्ट जालें आमी चिंती नाका सांगचें तुमी जर तर हांगा समाधान मेळोवंक खातीर आयल्यात वेस्ट तुमी एक सांगाता मेळ्ळो मागणें करूंक आयल्यात तें फळां बरीं जाता त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत जें कितें देवाचें उतर वाचता नियाळता तें आंगात हांव काळजा काडन आमी तें समजता थंयसर बदलावण जाता थंयसर बरेंपण जाता बाबा बेन त्या देखून गादीच्या पुस्तकांत आवस्वर 4 वाक्य 4 सांगता म्हजी उतरां तुज्या काळजांत दवरू म्हजे आदेश पाळ आनी तूं जियेतलोय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजी उतरां देवाची उतरां तुज्या काळजांत दवर म्हजे आदेश तूं पाळ म्हजें सांगणें तूं चीत दिवन आयक आनी तुका तें बरेंपण हाडटा मुखारसून आवस्वर 4:20 वळ सांगता म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्यांक कान दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका तुज्या काळजा भितर दवर कित्याक जांकां ती मेळटा तांकां जिवीत तांच्या सगळ्या कुडीक भलायकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जायते फावटी बाबा बेन देवाच्या काकुळतीची उतरां भलायकी दिवची उतरां समाधान दिवची उतरां सांगाता हाडची उतरां दादोसकायन भरची उतरां काकुळतीची उतरां पवित्र पुस्तकांत उरतात थोडे फावटी आमी आयकता ती आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरिना आनी ह्या संदर्भार आमी कश्टता त्या देखून देवाच्या उतराक आमी महत्व दिवंक जाय त्या देखून जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1:22 वळ सांगता देवाचें उतर तुमी आयकल्यार पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी जियोंक जाय करी जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी देवाचें उतर वाचता आजकाल जायतो लोक देवाचें उतर वाचता पूण ते काळजांत दवरन नियाळ करूंक आटोवंक वचना आनी ह्या संदर्भार
आमी सुकून पडटा बाबा बेन. एक दीस एकलो रैत तासो आसलो थोडो जागो थंयसर बरी बेसाय रांदवे करनासलो आनी एक टेलिफोन लायनमॅन आपल्या मनशांक घेवन ताच्या शेतांतल्यान त्या गाद्यांतल्यान तोट्यांतल्यान तो टेलिफोन खांबे घालूंक बैसरलो. आनी ह्या वेळार रैत तो घरांतावन आयलो आनी रागान पेटलो. म्हज्या जाग्यार म्हजें परमिशन नासतना परवानगी नासतना तो खांबे घालून आसा. आनी ह्या वेळार ते अधिकारी एक तांचें पत्र दाखयतात गव्हर्मेंटाचें परमिशन आसलें. आनी ह्या वेळार तो रैत आनीकी रागार जाता. सीदा उलयना येता गोठ्यांत आसलेल्या हणकोर रेड्याक सोडता. तो कांय करिना रेडो वेता ताणें पुरिल्लो टेलिफोन खांबय वोण घालता आनी लायनमॅनाक आनी ते आसलेल्या सगळ्यांक धांवडायता. आनी ह्या वेळार म्हणटा अळया तुजें तें पोत्र म्हज्या रेड्याक दी म्हणटा हंकारान. बाबा भयण आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशेंच घडटा. पवित्र पुस्तक आमी वाचता देवाचें उतर आमी वाचता ध्यान करता पूण तें आमचें तें बदलावन हाडिना. कित्याक आमचें जिवीत त्या रेड्या बरी. ते रेड्याक कितें कळीत आसा तो म्हणटा न्ही गे तें पत्र रेड्याक दी म्हणून. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी देवाचें उतर वाचता पूण समजनासतना एकामेका आमची मनां आमची हक्कां आमी मस्तिता. आमचें कुटुंब जिवीत आमचें वैयक्तीक जिवीत आमी कश्टार घालता. जर आमी देवाचें उतर सारकें समजून त्या उतरा प्रकार जियेल्यार बाबा बेन हांव म्हजें जिवीत समजता आनी पेल्याक समजता आनी एकामेकाक समजून जिवोवंक देवाचें उतर आमकां आदार जाता. आज जायते फावटी आमकां साबाराक हांव पातकी म्हणलें वळखूंक नाका हांव अस्खत म्हणलें वळखूंक नाका. आनी ह्या वरवीं आमी देवाची काकूळट जोडूंक सुलवता. वेचीक पूत आपूण पातकी म्हूण वळखलो आनी देवाची काकूळट ताका राखो नासली. जर तर तो पातकी म्हूण वळखना हांवें सूख केलें म्हूण वळखना देवाची काकूळ ताका मेळना. जर आमी तशेंच भाव बेन्नो आमी सुखी केल्ल्या वेळार देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता आसतना पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां जागयत आसतना आमी त्या मोगाच्या त्या भोगसनाच्या सक्रामेंतांत आमी आयल्यार सर्वेस्पोर देव आमकां त्या वेचीक पुता केल्ले बरे आमकां तशेंच करता. मते बसोवांजेल अध्याय 5 3री ओळ सांगता आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ते कितली बागी सर्गेचें राज्य तांचें. वेचीक पूत पळया आत्मीक संगतींनी दुर्बळ म्हणून वळखून घेता आनी ह्या वेळा देव ताका नितळ करता. आमी तशेंच आमच्या जिवितांत आत्मीक संगतींनी आमी दुर्बळी जावन आसा म्हणून वळखून गेल्यार देव आमकां नितळ करता ताच्या उर्बेन आनी कुर्पेन भरता. माते बसवांजेल अध्याय 5-8वी ओळ सांगता नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. वेचीक पूत नितळ जालो आनी बाप ताका पळोवंक मेळ्ळो. केदाळा आमी आमच्या पातकांतां नितळ जाता तेन्ना आमकां देवाची कृपा मेळटा. ती कृपा जोडूंक म्हजें तें तुमचें तें खालतेपण आसूंक जाय आनी बावर्ताचें शगून आमचें तें आसूंक जाय. आज आमी बावर्तान बरोवन हांगासर मागोवंक आयल्या बाबा बेन्नो बावर्ताची कृपा आमचें तें आसूंक जाय. ताजे करून बावर्ता विने आमी देवाक मेसूंक जायना म्हणून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगलां. ताजे करून आमी बावर्तान बरोवन आज मागल्यार आमचें तें अजापां जातात आमचें तें परिवर्तन जाता आनी हें करूंक साध्य आसा. एक गांव आसुल्लो त्या गांवांत सक्कड संगत्यो मेळटल्यो. कितें जाय ते सक्कड वस्तू तांकां मेळटल्यो पूण सगळ्यांनी म्हणचें आसतलें आमचो गांव बाजी चाप्पे आमचो गांव चाप्पे. आनी थंयसर जायते ट्युरिस्ट येताले ते नेने वचून पळयताले भोंवताले आनी म्हणटाले हो एक ड्राय गांव ड्राय तांचो शब्द हो ड्राय. आनी एकल्या बिजनेसमॅनाक कळ्ळें चप्पे म्हळ्यार कितें ड्राय म्हळ्यार कितें. थंय सक्कड मेळटलें सोरो मेळनातलो. ताजे करून सक्कडी म्हणटाले चप्पे चप्पे. आनी ह्या बिजनेसमॅनान कितें केलें एक बार एंड रेस्टॉरंट थंयसर परमिशन काण घेवन गेलें.
आनी थंयसर मस्त कश्टा वयर कश्ट तांकां आयले. सबार कुटुंबां अनाथ जालीं आनी ह्या संदर्भार एक कॅरिझमॅटीक पंगड त्या बाराच्या देगेर बसून मागणें करता. आनी ताचो मागण्याचो उद्देश कितें? हे बार एंड रेस्टॉरंट हांगातान वचोवचें, ते लॉस जायचे. आनी पयल्या दिसाचें मागणें जालें, बापा तुजी कुशी वय जाल्यार आमकां हांगासर ह्या गांवांक आयिल्लें कर्ग हें बार एंड रेस्टॉरंट लॉस जावन वचून दी, हांगातान पयस वचून दी. जायतीं कुटुंबां नाश जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मागणें. दुसरो दीस आयलो आनी सांजेर जाताना वारें, पावस, शिरंदरीचो पावस, गडगडे जगलाणें आनी एक गडगडो त्या बाराचेर पडलो. आनी ह्या वेळार बार एंड रेस्टॉरंटाच्या मालकान पुलिसांक कंप्लेंट दिलें. आज हो गडगडो पडूंक कारण हे कॅरिझमॅटिकाचे पंगड म्हज्या बाराच्या देगेर फाटल्या 3 दीस जावन मागणें करना आसात, म्हाका लॉस जायचें म्हणून. पुलीस डिपार्टमेंट आयले, येवन मागणें करना आसात पळय तांची तनखी स्टार्ट जाली. एक लाख हळे तुमी मागले वरवीं हांगासर गडगडो पडला, तुमकां पुरो अरेस्ट करता. तो वळू ही म्हणाली, आमी गडगडो पडूंक मागूंक ना, आमी तांकां लॉस जावन दी म्हणून मागलें, आमी गडगडो पडूंक मागूंक ना, आमकां काले धरता तुमी म्हणून. एक काल्पनीक काणी जावंक पुरो बाबा बेन. आनी तो एक विशय आसा, हे बिझनेसमॅन मागणें केल्ल्या लोकांच्या मागण्या थंय भावार्थान फाती येतात आनी सांगतात हळे हांच्या मागण्यावर गडगडो पडला म्हणून. पूण हांगासर बारी भावार्थान मागणें करनाले मनशां पुलीस येता आसतना तांणी सांगचें वय वय आमच्या मागण्या वरवीं जाला म्हणून. पूण हे कितें म्हणटात, ना आमचें तें न्ही, आमी तशें गडगडो पडून सांगूंक ना म्हणून. पूण देवान तांच्या मागण्या आयकला, देवान तांच्या मागण्या आयकला. दुसऱ्या दिसाच ते लॉस जाला, पुरो पटले गेल्यात. पूण हांची फाती न्ही पळया. जायते फावटी आमचें जिवीत अशें न्ही बाबा बेन. आमी इतलें मागता, उपास करून मागता, दान दिवन मागता, देवान आमकां दिल्लें आमकां थोडे फावटी दिसना. थोडे फावटी देवान दिता न्ही आमी तें उपकारी म्हूण दाखयना. आमच्या जिवितांत अशें जाता. तें देखून बाबा बेन अकरेची 10 मिनटां आमी आज हांगासर मागोंक आयल्या. पूण आमी मागलें मागणें सगळें देव आयकता गी आयकता, पूण थोड्यांचें आयकना. थोडे संगती सांगता, पयल्यान पयलें जर आमी भावार्थ नासतना मागणें करता जाल्यार देव बिलकुल मागणें आयकना. थंयसर आमी पळोवया हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 11:26 भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. त्या देखून भावार्थ दवरून आज आमी मागया, सगळी रात मागया आनी आमचें भावार्थान बरयलें मागणें तें कृपेन भरता. दुसरें, जर आमी पातकांनी भरलेल्या काळजाच्या गुंड्यातावन देवाक उलो मारता तर पवित्र पुस्तक सांगता ताचें मागणें देव आयकना. तुमकां दिता पळया, किर्तन 66 वाक्य 18 सांगता, म्हज्या काळजांत जर पातक गुण्याव आसा सोमी केदींच म्हाका आयकना. त्या देखून तवळ तवळ आमी पातकाक आमी बॉक्सांनी मागचें. मिसाच्या बलिदाना पळया श्रेश्ठ मागणें जावन आसा. मीस आराम जाता आसतनाच थंयसर हांव पातकें म्हणलें वळखून घेता हांव, कित्याक तें श्रेश्ठ मागणें देवाक मेसवचें. त्या देखून बाबा बेन जो हांव सवांजेल अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 1 म्हणटा, देव पातक्यांक आयकना पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो पातक्यांक आयकना पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्यांक देवाचो आदेश पळतल्यांक देव कितें म्हणटा, आमी बॉक्सांनी दिवंक जाय, बॉक्सांनी घेवंक जाय. हो आदेश हो आमी पळता जाल्यार आमचे मागणें आयकता. इजाया 59 वाक्य 2, तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सर जाला. तुमच्या फातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हे आणखी आसात हे 3 शब्द पुरो
आमी आज हांगासर मागोवंक आयल्या जाल्यार भावार्थान मागचें. दुसरें आमचें अंतस्कर नितळ आसूंक जाय. तिसरें बाबा बेनो केदाळ आमचे मागणें देवाक मानवना. जर आमी दिसपट्टे देवाचो ताळो आमच्या अंतस्करणांत आयकना तेन्ना आमचो ताळो देवाक आयकना. जायते फावटी आमी मस्तू विनवण्यो ते सामान घालता, आमी मस्तू मागता, मागया, पूण ह्या संदर्भात देवाक आमी आयकूंक जाय. जुआंव वांजेल अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 7 कितें म्हणटा आयका. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आनी तुमकां देवान वळखचें जाल्यार आमी ताचो ताळो आयकचें, आमी जेजूक आयकचें आनी ह्या वेळार तो आमकां वळखता आनी आमी ताच्या फाटल्यान वेता. जुआंवचें उगडापण आवास्वर 3:20 बोळ सांगता, पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे हांव जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. देव हर एक पोटी आमच्या काळजा दारार आमचे काळीज बडोवन आमकां आयकोंक तयार आसा, पूण आमी आयकता गी, आमी आयकोंक तयार आसूंक जाय. जेरेमिया प्रवादी आमस्वर 30 आनी 3 तिसरी बोळ सांगता, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नात ते व्हरते गुटू हांव तुका सांगतलो. हांवें देवाक आयकचें जाल्यार, हांवें देवा लागीं उलयचें जाल्यार हांवें देवाक आयकचें, हें हांवें आमच्या मतीन दवरचें. आनी चवथें बाबा बेनो आमी उगडासान दवरचें. जर देवाच्या उतरांक आमच्या घरांत आमच्या काळजांत पयलो जागो मान दिनासतना आमी मागणें करता जाल्यार तें मागणें देवाक मेसवना. जुआंव सुवांजेल अध्याय 15 वाक्य 7, तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार, म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. किर्तन 107 वाक्य 20 सांगता, आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. बाबा बेनो देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमी तें जगोवन दवरूंक जाय. पांचवें, केदाळा आमचे मागणें देवाक मेसवना. केदाळा आमच्या मतींत हेरां विशीं राग, मोसोर, द्वेश, क्रोध आसून देवा लागीं मागता तें मागणें देवाक आयकना. बाबा बेनो आमी पळयता वांजेलान सांगलां, जर तुज्या भावा लागीं तुज्या भयणी लागीं तूं काणीक भेटोवंक वेता आसतना देवळाक कितेंय तुका उणेंपण आसा म्हूण बगता, राग आसा म्हूण बगता, ती काणीक थंयसर सोड, पयलें वचून राजी जा आनी उपरांत ती भेटय म्हूण देवाचें उतर सांगता. कित्याक ह्या वेळार तूं कितें भेटयताय, तुजी मागणी, तुजी काणीक ती देवाक मेसवना. पयलें हांवें म्हज्या भावा भयणी लागीं कितें उणेंपण आसा तें वळखून राजी जावंक जाय. जुआंवचें पयलें पत्र आवास्वर 5, 14 आनी 15 वळ सांगता, देवाच्या कुशेक थाळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागूंक जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणलें खचीत जाता म्हणून देवाचें उतर सांगता. आनी भाव बेनो मुखार सुनो केदाळा देव आमच्या मागणें आयकना. जर आमी केवल संवसारी संगती खातीर मागणें करता, केवल संवसारी वंदवण्या खातीर आशा खातीर आमी मागता, तो वळी देव आमचें मागणें आयकना. त्या देखून माते वासुवांजेल अध्याय 6 3 वाक्य सांगता, देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य ताची खुशी हे सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. आनी ह्या मरीपात बाबा बेनो आमच्या जिवितांत देवाचो अपरमीत मोग वळतलो आनी ह्या मोगा मरीपात आमच्या जिवितांत जायती बदलावन हाडूंक साध्य जातलें. ह्या सगळ्या मागण्या वेळार आमी देवाक समर्पण दिवया, आमी उबे रावया, देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमी मागया. म्हजे उपरांत तुमी मागणें करा.
अर्गा तुका समया जेजू अर्गा तुका समय होगलाप तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू हालेलुया हालेलुया मोगळा जेजू या रातच्या वेळार तुझो दैविक मोग आमच्या काळजांत अनुभव करूंक आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक तुझ्या उतरात भावार्थ दवरूंक तुझ्या उतरा प्रमाणे आम्ही हर एकल्याने जियोंक तुझी दैविक आकुळत आमच्या जिणेन भोगूंक या मरिफात तुझो मोग पेल्या ते वांटून घेवंक आमकां समेस्तांक आशीर्वादीत कर अर्गा जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. ओडल्यान ताळो दिला देवान तुमकां सकत दिल्या त्या सक्त्यान तुमी ओडल्यान उलो मारीसय आणि भायर न्हिदले पुरो एक पटी उठून बसायचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पवन नंबुना तेंस या सायडीची जोरात घे या सायडीची जोरात घे रेडी 1 2 3 स्टार्ट हांव म्हणटा तेच्या उपरांत म्हणायचंय हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुमकां दांबू बारी उडो पळय गे वाघा बॉर्डर आसा खंय इस्रायल आनी पाकिस्तान इस्रायल पाकिस्तान न्ही आमची इंडिया आनी पाकिस्तानाच्या मदें थंयसर गड आसा वाघा बॉर्डर